Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. मोगला बाप्पा तुका अर्गानी वाक्कानी दिता आजच्या दिसा खातीर तुवें आमकां आयज अनेक फावटी हांगा हाजीर केल्ल्या पासत दुनिया तुका अर्गानी तुका वाक्कानी बाप्पा तू आमचे सगळे मागणे आयकता म्हण तुका आमी पयलींच आदींच तुका अर्गानी वाक्कानी दिता दुनिया जेजू आयज तुवें आमकां हांगा परत हाडल्या तुजें उतर आयकोंक तुजें उतर ब्रदर आमकां दितलो दुनिया हे तुजें जिविताचे उतर जावन आसा आमकां ज्या उतरान जिवीत मेळटा दुनिया आयज आमी विश्वास करता दुनिया आमचे जे सगळे त्रास आसा जे कितें आमच्या जिवितान वायट घडटा दुनिया ते तुज्या नांवान तुज्या रक्तान सगळेच पयस जातले म्हण दुनिया तुजेर विश्वास दवरता दुनिया तू आमकां सदांच बरें जिवीत दितलो म्हण हांव तुजेर विश्वास दवरता दुनिया तूच आमचो सोरवंदार जावन आसा तूच आमचो राखणदार जावन आसा दुनिया तू आमकां राखता आनी सांबाळटाय दुनिया आमी जंय खंय वयता दुनिया तू आमकां चलयता आनी भोंवडायता दुनिया तू आमकां राखताय म्हण तुका आर्गांनी वाक्कांनी दिता तेच भाशेन दुनिया तू आमकां उजार करता दुसऱ्यांक वचोन तुजें उतर दिवपाक आनी तांचो आत्मो साल्वार करपाक तू आमकां आदार दिताय म्हण दुनिया आयज तुका हांव आर्गांनी वाक्कांनी दिता दुनिया आयज जे उतर आमी शिकतले दुनिया तू आमकां आदार दी दुसऱ्यांक सांगपाक दुनिया तुजे कडेन हेंच मागता मोगला बाप्पा हेंच म्हाजें मागणें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवी आमेन 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 Amen. 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 What a beautiful prayer. Praise God. Thank you, Praise God. Jesus. Praise God. Praise God. Praise Okay, God. Baba, let's hear. Jesu Kargan. Jesu Karga. What a beautiful child of God. Sister Maria, आम्ही देख घेऊ पाहो तेजे वरवी. Praise God. Praise God, Sister Jonina. Right, na brother? Yes. सारखे म्हणले. Yes. Okay, Baba. Alicia. Yes. स्वर्गीच्या बाप्पा तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान तुवें आमकां अधिकार दिल्या त्याच अधिकारान आमी बांदून घालता सगळे वायट आत्मे जे आसात वाऱ्यांत उज्यांत उदकांत जमनी पोंदाक आनी सगळ्या धरतेर तूं आमचो रोचणार आनी आमचो दोनी आनी सगळ्या तुजे रोचणे पासत आमी तुका आर्गां आनी महिमा दिता मोगाळ बाप्पा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमी सैतानाच्या येवजणेक आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आड येता त्या ताच्या नश्ट्या शक्तीत आमी बांदून घालता आनी ताचो द्वेष करता जेजूचें पवित्र रगत जे कुर्सार आमच्या पासत वारोयल्ले ते अमोलीक रगतान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक तूं राखताय ह्या तुज्या मोगा पासत आनी सगळ्या दुस्मानाच्या पासांतली आमकां तुवें वाटायल्ल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता हे मागणें आमी करता जेजू तुज्या पुताच्या नांवान आमेन Amen. 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 Dev bare koro, Alicia. Praise God. Praise God. Praise All God. right. Ephraim, देवाकारका Deva Karga. गेल्या बुधवाराक ब्रदर विन्संटीन आमकां देवाचें उतर मातेवाचो 18वा अवेसवोर वळ 21 ते 35 मोक्षेन आसलेल्या चाकराची वपारी वयर ताणें आमकां शिकवण दिली वपार आमकां शिकयता कशे परी आमी आमकां वायट कोत्तेल्यांक आमी बोगसूंक जाय ते आमी देवा लागीं मागता ते आमकां मेळूंक जाय जाल्यार व आमचें थारोन जावंक जाय जाल्यार आमच्या जिवितांत आमच्या दुस्मानाक आमकां वायट कोत्तेल्या भावा भयणांक बोगसूंक एकदम गरजेचें हे वपारींत वळ 35 वळींत जेजू म्हणटा तुमी जोण एकलो तुमच्या भावा भयणाक काळजांतान बोगशिना दर्शात म्हजो सुर्गीचो बाब तुमकांय बोगशिचो ना जायती आमी मागणी केली तेर्स केलो नवेना केली मिसांत वांटो घेतलो दिसपट हितूर आमी इगोर्जेन गेली पूण आमी
चूक कोत्तेल्या भाव भयणांक तर आमी काळजांतान बोगसोणें दिनाव जाल्यार आमची मागणी देवाक पावची ना. देव आमकां बोगसोणें दिवचो ना. आमी आमच्या वायट कोन्या वरवीं देवचाराक एके भाशेन आमच्या जिवितांत भितर सरूंक आमी लायसन्स दिता. आनी देवचार हे लायसन्सा वरवीं देवचार खुशाल जाता आनी तो आमच्या जिविताचेर आपण अधिकार चलयता. आनी आमच्या जिवितांत ताच्या अधिकारा वरवीं आमच्या जिवितांत जायते वायट भितर सरता. पिडा, जायती तुफानां, जायते प्रश्न उपरासूंक लागतात. आनी हे सगळें आमच्या जिवितांत घडोवंक येता आमी बोगसोणें दिवंक ना देखून. जेन्ना हांव म्हज्या भाव भयणांक हांव काळजांतान बोगशितां, हांव सर्गीच्या बापाचें एक मोगाचें भुरगें कशें जाता. हे सगळें पवित्र आत्म्याच्या बळान आमच्या जिवितांत घडटा. पवित्र आत्म्या विरेत आमच्यान कांयच करूंक जायना. आनी पवित्र आत्मो आमकां वायट कोत्तेल्याक बोगसूंक आमकां तो आदार दिता. पवित्र आत्म्याचे कृपे उदेशी जेजूचे आनीक मोजें काळीज एक जाता. एग्जाम्पल, एक उदाहरण दिल्लें भावान. एक कॉइन आसता, तेका दोन बाजू आसतात. एके सायडीन आमी बोगसोणें दिवंक जाय आनी दुसरे सायडीन आमी मोग दाखोवंक जाय. जोरी तर हांव दुसऱ्याचे वायट चिंता जाल्यार म्हाका सर्गीच्या राज्यांत वांटो ना. आमचें बोगसोणें काळजांतान येवंक गरज, न्हय मनांतान. आनी वपारीत आमकां समजिकाय मेळटा. चाकोर आपणाक आपल्या पातच्यायान दोनयान व्हडलें रीण आसलें, 10,000 टॅलेंट. आपणाक बोगशिलें म्हूण तो विसरता. आनी होच चाकोर आपणाक 100 देनार ल्हानशें रीण आसलेल्या चाकराक तो धरून तो ताची गोमटी पिळटा आनी ताका बोणकोणींत घालता. तर हे वपारीत आमकां शिकोवन मेळटा की आमचो देव आमी कितली पातकी जाल्यार आमचो देव आमकां बोगशिता, पूण आमकां वायट कोत्तेल्याक बोगसूंक आमी विसरता. आमकां वायट कोत्तेल्याक तर आमी बोगसोणें दिनाव जाल्यार आमचो सर्गीचो बाप आमकां बोगसोणें दिवचो ना. आनी आमकां केदींच सर्ग उक्तो जावचो ना. आमी इफेनांत वेचें पडटलें. तर भावान आमकां सांगलें आमी आयजतान थाराव घेवया. आमकां वायट कोत्तेल्या भावा भयणांक आमी काळजांतान बोगसोणें दिवंक. बापान आमचे खातीर आपल्या पुताक धाडलो आनी जेजू आमचे खातीर खुर्साचेर मेलो. हे जिवीत आमी ताच्या जिविताचेर आमी नियाळ करुया आनी तेन्नाच आमकां सुटका मेळटली. जॉन 10:10 जेजू म्हणटा, हांव आयला तो तुमकां जिवीत मेळोवन दिवंक आनी तूं ते आमकां सुबापणी मेळोवन दिवंक आयला. तशेंच आमकां भावान सांगलें, दर बुधवाराक आमी देवाचें उतर आयकूंक ह्या झुमाचेर एकठांय जाता. तें उतर आमी आयकता पूण आमी तें रोखडेंच विसरता. आमी देवाच्या उतरान तर वाडटेलीं जाल्यार तें उतर आमी पोत्तून युट्यूबाचेर आयकल्यार तें उतर आमच्या काळजांत घोट रिगतलें, नाजाल्यार आमी रोखडींच आमी तें विसरतले. आमेन आमेन Amen. आनीक एक उदाहरण दिलें. एक ल्हान भुरगो तर केजी क्लासीन तर सान फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तो एक क्लासीन तो एक क्लास पास जावन वेता. डायरेक्ट तो SSC क्लासीन पावना. तेच भाशेन आमी देवाचें उतर आमी सुरवातेकतान स्टेप बाय स्टेप ते आमी तर शिकले जाल्यार तेन्नाच आमी देवाक ओळखूंक पावतले आनी देवाच्या उतरान आमी वाडटले. जेन्ना आमी देवाचें उतर दिसपटी आयकता, त्या उतराचेर नियाळ कोत्ता, तें उतर आमच्या जिवितांत आमी पाळटा, त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जियेता. तें उतर आमच्या काळजांत तें घोट आमी दवरूंक गरज. जोरी तर आमकां जेन्ना आमच्या जिवितांत तपासणी येता तेन्ना आमी देवाच्या उतरान ताचेर आमी जैत व्हरूंक गरज आनी हे जैता वरवीं आमी जेजूचे जिवे गोवाय जातले. आमेन.
Amen. 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 Praise आता God. मुझे भयणी एफ्रन तुका खूप देव देव बरें करूं म्हणटा हांव कित्याक तुवें तें जें सांगूं जाय आसलें तें की बरे भाशेन तुवें रिवायज करून सगळ्यांक सजमणी दिली. आतां तुवें एक वस्त म्हणली तुवें जेन्ना आमी जेजूक आमी कोणाक दुसऱ्यांक बक्षिना देव आमकां बक्षितलो ना. ना. बक्षिचो ना. तर आमी सजमता की जेन्ना आमी बक्षिना देव आमकां बक्षिना वय की ना. होय. पूण आयकात आतां आयकात बरे भाशेन देव आमकां बक्षिनासतना रावना पूण आमीच रावता. म्हणजे जेन्ना आमकां बोगसणें जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय आमी पयलें बोगसणें दिवंक जाय. कित्याक आमी सजमता की आमी बोगसणें दिल्यार देव आमकां बक्षितलो पूण देवाचें बोगसणें हाच. आयकात बरे भाशेन आमी सजमता की आमी दिलें पूण देव आमकां दितलो अहें न्ही. तें बरयलां तें बरें आहा पूण ती सजमणी आमकां मेळोंक जाय की देव आमकां सदांच बक्षिता. कित्याक ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो आमच्या पातकां पासत आमच्या वायटपणा पासत. आतां आमी जेन्ना दुसऱ्यांक बक्षिता जे आमी ती ओपार आयकली त्या ओपारीन त्या राजान एका मनशाक बक्षिलो पूण जेन्ना ताणें बोगसणें दिवंक जाय आसलें ताणें बोगसणें दिवंक ना. देखून राजान ताका बोगसणें दिवंक ना. ताजे उपरांत तेच भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना आमकां सजमणी मेळटा की देवान आमकां आमचो कितलो मोग केला कितलो ताणें आमकां बक्षिलां कितलें आमचें वायटपण घेतलां आमचें जें भोगूंक जाय आमी जें भोगूंक जाय तें ताणें भोगलां. आतां आमकां फकत गरज इतलें बोगसणें मेळ्ळ्या उपरांत आमकां गरज दुसऱ्यांक बोगसणें दिवपाक. आनी जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बोगसणें दिता ती सोत्री जी म्हणटालो हांव पावसान आमी सोत्री घेवन वता ती सोत्री आमी कोणाक बक्षिनासतना सोत्री घेवन भोंवता ती दिसना आमकां पूण ती सोत्री हा बोगसणें दिवपाची सोत्री दिनासतना ती सोत्री जी आमी घेवन वता ती भायर सरता आनी आतां आमकां देवाचें सगळें बरें फावो जाता. म्हणटच आमच्या जिवितान आमकां कसलें बरें ना जाल्यार पेकोवणी ना जाल्यार आमकां कितें देवाचें सगळें बरें ना जाल्यार गुन्यांव कोणाचो आमच्या पायमायचो आमच्या गोरकाराचो आमच्या बायलेचो आमच्या शेजाऱ्याचो देवाचो सगळ्यांचो गुन्यांव वय की ना. आमचोच गुन्यांव जाता. मोजोच तो. आमचो जाता म्हजो गुन्यांव जाता कित्याक हांव दुसऱ्यांक बोगसणें दिना. सारकें म्हणल्यात तुमी आमचो गुन्यांव जाता. देखून आमी केन्नाच बोगसणें दिनासतना रावंक नाका. आमी बोगसणें दिवंक जाय. आमकां आमचो फायदो तो आमचो फायदो जेन्ना आमी बोगसणें दिनासतना रावता आमी सगळ्यांना ताका बोगसणें केन्नाच दिवचो ना म्हणटा आनी आमी म्हणटा की आमी बोगसणें दिनासतना ताजे बरी उलयनासतना रावत जाल्यार आमी सगळ्यांना की आमी व्हडलें काम करता. फायदो कोणाक आमचोच फायदो पयस वेता. देखून भाव भयणीनो कोणूय कितें करूं कोणूय कितें म्हणू लाडू म्हणू माकड म्हणू कितें म्हणू आमकां गरज फकत बोगसणें दिवपाक. बोगसणें दिलें सगळें उक्तें जालें. स्वर्गांतल्यान आमकां सगळें उक्तें जालें आनी आतां आमी फकत आमची मजा मात ताच्या उपरांत सगळें देवाचें आमकां फावो जाता. देखून भाव भयणीनो हें बोगसणें दिवपाचें काम फकत एकूच दीस न्ही. जेन्ना तुमी देवाचें उतर रावता सद्दां नित्यादी आमी आमच्या मनान ज्या लोकांनी वायट केलां तांकां बोगसूंक जाय आनी तेन्ना आमी न्हीद काडूंक जाय आनी तेन्ना आमकां सगळें देवाचें आमकां फावो जाता. ओके गॉड ब्लेस यू. Praise God. Praise God. Praise God. Testimony हा कोणाच्यो? वय सिस्टर. Oh wow. Praise God. Praise God. Sister Maria, माशी तुझो व्हिडिओ घाल सगळ्यांक पळोवनी. सोल्दाद कोण तो सोल्दाद मारिया कोण तो माशी ये फुडें मातसो व्हिडिओ घाल आनी ये फुडें. Very good. Very good. Praise God. सांग unmute कर बाबा. Maria, you have to unmute. Yes. Okay. Sorry. Where are you? No, actually, I was busy. Actually, I'm doing tailoring, no? So I had some work.
I'm here only. सिस्टर मारिया बरी गुजराती उलयता केम छो उलयता आता आमची भास उलयता ती आता तिका आमची भास उलोवली वय. तर म्हज्या बाची कोर्ट केस आली 8 years पोत्यान चलताली आनी ती कीप ऑन पोस्टपोन जाताली. मागीर हांव प्रे करताली बट हांव एक्चुअली एकदम बट हुंचे स्क्रिप्ट म्हणूंक जाय ते नॉक आहली. आय यूज्ड टू प्रे एंड आय यूज्ड टू टेल तांकांय सांगताली. सडनली होली स्पिरिटान म्हाका इन्स्पायर्ड केले Isaiah 45:2. I will break into the doors. I'll go before you and break into the pieces. No. Praise God. Yes. तू ते म्हूण आनी हांवें तांकां न्हू प्रेइंग इन टंग शिकयलें. 1 week पयले ती फकत हालेलुया जाणा ती. मागीर ती आतां ती प्रेइंग इन टंग शिकयल्या उपरांत हांवें तांकां सांगलें आनी डिवायन मर्सी म्हणत बिफोर घरांत भायर कोर्टीक वयच्या तेन्ना डिवायन मर्सी रोजरी म्हूण आनी वेन द कोर्ट केस चलताना आनी ताका सांगलें Luke 4:18 Spirit of the Lord upon the judge and my God favor is on me. ते तुम्ही म्हणटूच राहत आनी म्हजी वनी कितें म्हणटा म्हाजो घोव व्हडल्यान म्हणोंक हांवें नो तो म्हणटलो व्हडल्यान न्हू एकदम बॉब मातसो ना पूण म्हणटलो तूं विश्वास दवर आनी तुमी दोगांय ते भाशेन रावात आनी ते कोर्ट केस चालू जाले न्हू तेन्ना तुमी हें म्हणात. मागीर तो विटनेस तो येयलो न्हू आनी कोर्ट विटनेस बॉक्सान येयलो विटनेस दिवपाक तो न्हू तोच नॉको जालो तो कितें उलयता ऑपोजिशन आनी इट वॉज अ पॉलिटिकल केस आनी तोच नॉको तो कितें उलयता पळय तो ही एकदम म्हाका ही केस नाका म्हाका विथड्रॉ करूंक जाय. ही केस केलेल्याक आमी सगळीं सीक पडटा आमी डॉक्टरांक पयशे काडटा. तो तेणें जजान ताका लॉयरान ताका विचारलें तेणें तुका मारलें वय खंय मारलें हांव नको कित्याक मारलें हांव नको न्हू तो सगळो उंदे हें पोत्यांत उलोवंक लागलो आनी तो म्हणटा म्हाका नाका म्हणजे नाका ही केस म्हाका खाली विथड्रॉ करूंक जाय म्हाका कांय तुगड्यास दवरना आनी तो कितें उलयता तोच नको जालो म्हणटा म्हजो भाव आनी मागीर ती केस न्हू विथड्रॉ जाली आफ्टर 8 years. God. It really Praise God. miracle. Miracle. आनी म्हाजो बाग सांगले हांवें तुवें ताका फॉरगिवनेस दी. तो म्हणटा आमकां 8 years तेणें स्वतायला आनी आमच्यानी कितले पयशे मोडल्या. इवन तेचे रियल जॉब आहले न्हू सुपरवायझर इम्पॉर्टंट ते पोत्यान गेले आनी सांगलें डजंट मॅटर देव न्हू तुका डबल दितलो तूं ताका फॉरगिवनेस दी के हें काल जानथान तूं ताका दिशी तें कितें जालां तें जावन दी आतां दीस म्हणलें आनी तो मातसो एग्री Okay, go ahead, Maria. तो मातसो अपसेट हा हांवें ताका म्हटलें न्हू तूं फॉरगिवनेस दी काल जानथान तो मातसो म्हणटा आमकां तेणें कितलें स्वतायला म्हणटा हें आमकां 8 years आनी हांवें कितले पयशे स्पेंड केले जाल्यार कांय ना तुजो फ्युचर हा भुरग्यांचो फ्युचर हा यू वील तुजे भुरगे डबल तुका देव दितलो ओन्ली गिव फॉरगिवनेस. So I give all glory to my Lord Jesus Christ and glory to his name because this is a very बॉक्सने दिले तुझ्या भावान बॉक्सने दिले हांवें ताका सांगलां ब्रदर आतांच जाल्या न्हू ब्रदर ही केस तो म्हणटालो आपणाक न्हू ताका उगडास येता ब्रदर तेणें नाका जालेलें बदलाम गेलो प्लस तेणें न्हू आमचे 20,000 पयशे घेतले कोणा लागीं थ्रू बायल्यान म्हणजे हें प्रॉपर्टी घेतना तेणें कमिशन घेतलें आनी त्या कोणेन सांगलें त्या पासो तो मॅटर मातसो सुबेज जालो. म्हणतो सिस्टर मारिया आता तुवें तुज्या भावाक सांगलें ताणें बॉक्सने दिवंक जाय वय की ना वय ब्रदर तुजें काम फकत हाफ काम जालें अर्दें काम जालें कित्याक ताका सोजमणी जाय कित्याक बॉक्सने दिवंक जाय कित्याक आतां केस जिखलो ताणें ताका त्रास दिले आतां ते कोर्टान तुमची केस जी केली तुमच्या फावरान दिली तें बरें हा पूण तेजे उपरांत कितें चड इम्पॉर्टंट कितें आमचो आत्मो आमकां सासणाच्या जेजू बरोबर रावंक जाय. केन्ना आमी कितें म्हणटा आतां म्हाका सर्वीस मेळवली आतां म्हाका केस जिखलो हांव आतां म्हजी पेकोणी मेळवली पूण अजुनूय ती ते जे बॉक्सणे दिवंक जाय तें अजुनूय दिवंक ना हांवें तर कितें घडटलें
देवचाराक लायसन्स आसतलें पोत्तून त्रास करपाक पोत्तून आमकां वायट करपाक आनी तेजे उपरांत हे जे बोगसणे आमी दिनासतना रावता तेन्ना आमी केन्नाच देवाचें सगळें बरें जावचें ना फावो आमकां कितें जातलें देवचार आमच्या जिवितान खूब ताळयो घालतलो त्रास करतलो ही सोजमणी तुवें तुज्या भावाक दिवंक जाय ही सोजमणी ताका दिल्या उपरांत आतां तुजें काम सारकें कंप्लीट जाता एक तर ताणें बोगसणे दिवंक जाय तें हाफ काम जालें अर्दें काम जालें पूण कित्याक दिवंक जाय आनी ताचो कितें उरतो ती सोजमणी तुवें दिल्या उपरांत तेन्नाच तुजो भाव सामको फ्री जातलो आनी ताजें जिवीत बदलतलें आनी बदलते उपरांत आतां तो दुसऱ्यांच्या आदाराक पावतलो आनी ज्या लोकांच्या आदाराक वयतलो तांकांय बेसांव बरे भाशेन सांगला तो म्हणटा न्हू हांव दितलो म्हणटा सगळें तूं दी पळय सिस्टर मारिया एक तर आमी बोगसणे दितेल्या म्हणजे फुडें फाल्यां परवां 2 म्हयन्यांनी म्हाका पयलें बरें दिसोंक जाय बोगसणे आमी दिना म्हाका बरें दिसोंक जाय म्हणून बोगसणे हांव थाराय घेता आनी बोगसणे दिवपाचें काम जेन्ना म्हाका सोजमणी मेळटा उतराची तेन्नाच हांव बोगसणे दिता हांव असो रावना की अरे फाल्यां हांव पळयतां ताजें सिच्युएशन कळ्ळें तें तो आतां कितलो म्हणजे तो म्हाका त्रास कितले दिना आतां हांव जिखलो आतां पळय जेन्ना हांव थाराव घेता की हांव बोगसणे दिवंक तयार आहा कित्याक म्हाका उतराची सोजमणी मेळ्ळी हांव जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलता हांव देवाचें उतर पाळटां तेन्ना जेन्ना हांव थाराव घेता आनी बोगसणे दिता तेन्ना हो जो लायसन्स हांव देवचाराक दिला म्हज्या जिवितांत तो लायसन्स तोडून सगळें देवाचें म्हाका बरें जाता ओके ही सोजमणी तुज्या भावाक मातशी सांग आनी हांव फकत तुज्या भावाक लागून सांगना आमकां सगळ्यांक गरज आमकां बोगसणे दिवपाक आमी केन्ना विसरता आतां तुज्या भावाक इतले त्रास जाले 8-10 वर्सां तुका दिसता हांगासर आमच्या क्लासीन कोणाक दुसऱ्यांक त्रास भोगूंक ना कोणे दुसऱ्यान वायट करूंक ताजेवन वायट करूंक ना केलां पूण गरज आमकां जेन्ना आमी समजता की जेजून आमकां खुर्सार इतलें बोगसणे दिलें आमकां गरज दुसऱ्यांक बोगसणे दिवपाक ओके सांगता तेका हांवें सांगलां समजायता ब्रदर तेका उडास येता न्हू आनी पळय देवाक पळय फुरसार देव संवसारान येयला कित्या पासत येयला हांव तेंका सांगता ब्रदर हांव सांगतली आनी that will be the next testimony brother yes that will be next testimony sarke god bless you okay who's next thank you Maria yeah sister Lori yes Baba Lori ye fude ye video घाल तुजो पोया तुका आनी मातसो सामको नेटान तुजी गोय गेली praise Lord brother praise the lord हांव बोटीर काम करतालो आनी हांव बोटीर गेल्या उपरांत म्हाका 20 दीस जाल्ले बोटीर आनी बोटीर वचोन बोट इंडिया आहली आनी इंडियेसून ती सिंगापूर वचपा आहली म्हणटरी तांकां कोवीड टेस्ट म्हाका जाय पडलें आनी ते कोवीड टेस्टा लागून आमगे टेस्ट केले बोटां टेस्ट केले म्हणटरी म्हाका मुगे मातशें क्लियर मेळना आनी म्हाका तेणें सांगलें तुका क्लियर मेळना फुडें तुका केन्ना रातीको येवन तुगे आमको कडेन टेस्ट करतले म्हणून पूण रातीको कोण येवं ना सकाळ फुडें म्हाका मेसेज येयली तुवें घरा वचपा पडटा म्हणून आनी ते म्हाका देंवयलो आनी हॉटेलान दवरलो म्हाका आनी परतून टेस्ट केले आनी ते टेस्ट केले ते 3 दिसां रिपोर्ट येयलो आनी तो नेगेटीव येयलो आनी हांव म्हणून घरा येयलो आनी त्या दिसा मुगे मातशें मन घुस्पा लागलें कित्याक लागून अशें जालें कितें जालें म्हाका कांय सिम्पटम्स ना कांय ना आनी म्हाका जायते अशें करून चिंतप येयलें मागीर ब्रदर विन्संटा बरें गेलो आनी तेका उलयलो तेका सांगिल्लें हे भाशेन सगळें म्हाका जालें म्हणून आनी उलयले उपरांत
ब्रदर म्हणाला तुका कोविड बिविड कांय जावंक ना. म्हणाला तुवें कितें कोणाक बोगसणें दिवपा आहा करून म्हाका उगडास येयलो. हांवें म्हळें वय मुगे सासूमाय मुगे घरा रावता आनी ती म्हूण म्हाका जायत उलयता आनी ती म्हूण मुगे घरकान कामां वयता म्हणटरी ती कितें रांदपा बिनपा म्हाका सगळें समजना पूण तें कितें जाल्यार करपा पडटा. आनी ती मुगे घरा कडेन रावन म्हाका अशें करून हांवें तेजें सामको म्हाका तें पडना आसलें. म्हणटरी ब्रदर म्हणालो तुवें तें बोगशिपा जाय तुगे मांयचे भाशेन. ती आनी कितलीं वर्सां काडटली म्हणालो ब्रदर. तुगे मांयचे भाशेन तुवें बोगशिपा जाय तेका. तर जालें हांवें बोगसिलें. आतां 3 वीक जाले हांव ही टेस्टमनी दिवपाक सोदतां पूण म्हाका कितें जाल्यार भिरांत दिसता कोण कितें जाल्यार आडकोडेश दिसता. आनी ब्रदर कालची वेनसडे ब्रदर म्हणटालो आनी कोणूय जाल्यार उरल्याय म्हाका दिसतालें अनम्यूट करपाक पूण तरी आसतना म्हाका भिरांत दिसता. मागीर ब्रदर आपल्यागे चालू उलोवपा शिकोवण चालू केली. शिकोवण चालू केली म्हणटरी तिचे शिकोवण सारकी म्हाका लागता तसलीच आसली बोगसण्या वयर. आनी ती बोगसण्या वयर आसली इतली आसली की एक उतर उलयता आसतना मुगे आंगाक कितें तरी जातालें. आनी ब्रदरान एक उतर उलयलें तें म्हणजे सारकें म्हाका भितरल्यान भितर कितें तरी जावपा लागलें. तो म्हणटालो तुज्या पेल्या काळजांतल्यान तूं बोगशिना जाश्यात तर तुजो स्वर्गीचो बाप तुकाय बोगशिचो ना. आनी परतून आयकात आनी परतून 2 पाट वाचली ताणें. तरी आसता म्हजे भितर म्हाका कितें तरी जातालें. आनी थोड्या वखदान म्हजे वयर तकले वयलो पेस देंवलो हड्ड्या वयलो पेस देंवलो. आनी मागीर सकाळ फुडें जालें. सकाळ फुडें पळयलें जाल्यार म्हाका युरीक एसीड आसताली. म्हाका मातशें बूज वयर काडून येना आसलें. सकाळ फुडें जाल्यार तें सामको निवळ जालो. आनी कातीक म्हणजे कातीक स्कीन एलर्जी आसली तीवूय निवळ जाली. आनी ऑप्सासून म्हाका फोन येयलो काल पयर फोन येयलो तुका जॉयनींग आहा म्हूण. हांवें म्हण देवाका मागलें तुका सुश जाल्यार म्हाका ते बोटीर धाड म्हूण. तर आज म्हाका मेसेज येयली तुगे विजा कवर जाल्यार तेजे वचपाक मेळना दुसरी विजा मात्री वच म्हूण. गडे ती म्हाका गडे नाका आसतली. हे सगळें मुगे सिरीस वचपाक मुगे सगळें त्रास जावपाक मुगे काती दुयेंस मुगे हाडां दुयेंस मुगे कसलें दुयेंस सगळें हें हांवेंच म्हाका मागोन घेयलें. कित्याक ती मुगे सासूमाय मिस्टेक न्हू ही म्हजी मिस्टेक. हांवें वळखोन घेयलें म्हजी मिस्टेक ती. कित्याक म्हजे मदें आनी देवा मदें हांवें संबंद सोयरीगत सारकी पयस दवरली. आनी तेगे पळय बेसां येतालीं ती हांवें सगळीं पयस जालीं. Praise God. It's music testimony. God, praise Wow, God. Lori, Thank you, wow. Jesus. Wow. Glory, you are great. धन्यवाद देवा. Thank you. जेजू कारगा. Argan- Amazing testimony. Jesu, Mohimadga Jesu. Yes. Praise God. Praise God. Power of forgiveness. Thank you, Yeah. Jesus. And it's so beautiful, isn't it? Zait amkam forgive korpa, but still we are so hardened. Our hearts are so hardened. Jesus. आम्ही कितले पाटी सजमतात कितले पाटी आम्ही पेकोड सजमतात की बॉक्सणे आम्ही जायते पाटी चिंतात की बॉक्सणे कित्याक आम्ही करूंक जाय बॉक्सणे आम्ही चिंतात तेणे केला तेणे हे भाशेन केला ते भाशेन केला जेन्ना आमकां जेजूचें उतर समजोणी मेवता की बॉक्सणे दुसऱ्याक न्ही हें बॉक्सणे म्हाका हें बॉक्सणे हांव करिना जाल्यार म्हाजी ब्लेसिंग्स हांवूच ब्लॉक करता. Yeah. Yes. And so nicely he understood that everything that was happening. Age kudin jata te because of the boxane. How Most of nicely the sicknesses is because of unforgiveness. Very good, Thank you, Lori. Jesus. Thank you so much. God bless you. Praise God. Praise God. God bless you. God bless you. Brother Vincent देव बरें करूं कित्याक बरेच भाशेन आमकां ही समजोणी दिली बॉक्सण्या वयर आनी जायत्या जाणांचे काळजान एक उतर समजोणी कानार मेळोन पडटलें केलें. दिसतालें म्हाका ब्रदर मुखाड्या उलयता अशें दिसतालें. Praise God. जेजू कार पवित्र आत्म्यान कन्विक्शन Covid केलें आत्म्या जेजू वरवीं तें कारगा उतर पावताल तुका. जेजू कार जेजू तुका ताजे उतर जावन आसा सोत ताजे उतर जावन आसा जिवीत March. जेन्ना आमी तें उतर आमच्या काळजान रिगून धरता त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता आनी पाळटा तो उतर तेन्ना आमकां देव
सगळे जे ताणे आमकां घडून हाडला जेजू वरवीं ते आमकां फावो जाता आनी आमीच ब्लॉक करता आमच्या ब्रदर लॉरीन Amen. सामकें सांगलें आमीच ब्लॉक Yeah. करता पूण जेन्ना आमी बोक्सोने दिता तेन्ना सगळे आमचे भायर येता आमकां देवाचे सगळे जे आमी ब्लॉक केलां आमच्या जिवितान आमी सगळे कित्याक आमकां आमचे बेसांव आमकां मेळना आमकां आमचे बेसांव कित्याक मेळना कित्याक आमी काळजान थान बोक्सोने दिवना एक पाटी देवाचें उतर आमकां प्रॉब्लेम ना भावार्थाचो प्रॉब्लेम ना आमी जाणो देवाचें उतर आमी जाणो ताज्या गायांनी आमकां पेकोणी मेळली हे सगळे आमी जाणो पूण हे बोक्सोने दिवपाचें काम देंवचार म्हणटा अरे बाबा ताका बोक्सोने दिताय ताका बोक्सोने फावो दिनासतना राव सगळ्यांक दी पूण ताका दिनाका आनी लोक मरोन गेला पूण अजुनूय आमी बोक्सोने दिवंक ना पूण आमी फायदो कोणाक आमकांच फायदो आमचेच निसटोन जाता कित्याक आमी बोक्सोने दिना जेन्ना आमी बोक्सोने दिता तेन्ना आमकां सगळें उक्तें जाता देवाचें आनी आतां Amen. Amen. Thank you, Jesus. जेजू कारका. Yes. Okay, दुसरो कोण हा फाटल्यान नेक्स्ट कम ऑन कोण तरी हा नाव आय विल बी लाईक ब्रदर कोण तरी हा खूप जण आहात प्रेज गॉड कम ऑन डियर ब्रदर आणि भाव भयणीनो ऐकात जेन्ना आमी गोवायकी दिता आमी आमची टेस्टिमनी दिता आमी सोजमता कितें अरे लोक कितें म्हणटलो आमची टेस्टिमनी आयकोन कोण कितें म्हणटलो अरे हांव सोजमलो तूं सांत म्हणून आमी आतां तुजे बद्दल केस करतले आल्या म्हणून तूं तसलो रे बाबा पूण देंवचार म्हणटा अरे बाबा सांगिनाका गोवायकी दिनाका लोक कितें म्हणटलो लोकांक कितें म्हणुनी म्हजो देव कितें म्हणटा तें हांव दितलो कित्याक म्हाका जाय देवाचें सगळें बरें जेन्ना म्हाका देवाचें बरें फावो जाता आतां आयकात बरे भाशेन आमच्या भाव लॉरीन आतां गोवायकी दिली बोक्सोने दिले ताचें सगळें उक्तें जालें पूण जेन्ना ताणें गोवायकी दिली आतां ताजें बेसांव आतां सगळे सायडीक आसतले बोटीर आसतले आपल्या फॅमिलीन आसतले काजरी जिवितान आसतले सासू माय बऱ्यो आसतले घरान आसतले सगळे कडेन तुजें बेसांव येता कित्याक जेन्ना आमी गोवायकी दिता यू बिकम होल म्हणजे बेसांव सगळे कडेन येता नातर आमकां फकत पेकोणी मेळटा आमची सर्वीस मेळटा तितलेंच पूण जेन्ना आमी गोवायकी दिता तेन्ना आमी जेजूक सांगता वय बाप जेजू सगळींच्या बाबा पवित्र आत्म्या तुवें म्हज्या जिवितान जें घडलां हांव सगळ्या संवसाराक सांगूंक सोदता हांवें चूक केली वय हांवें चूक केली हांवें बोक्सोने दिवंक ना इतले दीस हांवें म्हाकाच त्रासान दवरलो पूण जेन्ना म्हाका सजमणी मेवली आतां सगळें बरें फावो जालें हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता कितली चूक केल्ली हांवें पूण आतां म्हाका ही सजमणी मेळोन हांवें ताका ताजें लायसन्स कॅन्सल केलें हांव आरटीओ ऑफिसर जालो ताच्या शिंगाच्या देंवचाराक काडलो भायर सामकें लायसन्स काडलें ताचें आनी सारकें भायर उडयलें आतां फकत म्हाका बेसांव 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 आमेन प्रेज गॉड आमेन म्हणटोस कोण हा कोण हा कोणाक त्रास जाल्यात बेसांव बोक्सोने दिवपाक कोण तरी हा ह्या जाग्यार अजूनय तुका बोक्सोने दिवपाक खूब त्रास जाता पवित्र आत्मा ह्या वेळार म्हणटा म्हाका कोण तरी हा ह्या क्लासीन तुका बोक्सोने दिवपाक एकदम आवड जाला वय देवाचें उतर आयकलां तुवें तूं देवाचें उतर आयकताय पूण तें बोक्सोने दिवपाचें काम बाबा कितें सांग म्हाका तूं मुनाचेर वच म्हूण सांग म्हाका मुनाचेर वच 2 पाटी वच म्हूण सांग हांव वचपाक तयार हांव बोटीर वचपाक तयार हांव प्लेनान वचपाक पण बोक्सोने दिवपाचें काम म्हाका सांगिनाका बाबा सांगिनाका तें म्हाका सांगिनाका कितें सांग आनी देखून ह्या वेळार आमचें सगळें ब्लॉक जालां पवित्र आत्मा कोण म्हाका सांगता ह्या वेळार कोण तरी हा ह्या क्लासीन तुका बोक्सोने दिवपाक खूब त्रास जाता तूं हाय जाल्या ह्या जाग्यार ह्या वेळार फुडें राव जेजू तुका ह्या वेळार तुका स्पेशल एनॉयंटिंग दिता बोक्सोने दिवपाक कोण तरी हा तुका जी दूख तुवें भोगल्याय तुका उतरां उलयलां कोण तुका कितें तरी केलां
इतले तुझ्या काळजान गेला ते तुका आता बोक्सणे दिवपाक इतले त्रास जाल्यात आणि देवचार म्हणटा बोक्सणे दिनाका तुका कितें बेसाव मेळना जाल्यार तुका जे मेळला ते बरें हा आनी नाका तुका बोक्सणे दिनाका देखून तो तुजे बरी लायसन्स घेवन तुजे बरी गोट बसला कोण तरी हाज या जाग्यार या वेळार उबे रावन सांग या वेळार पवित्र आत्मा म्हणटा तुका स्पेशल एनॉयंटिंग मेळटा ते बोक्सणे दिवपाक कोण तरी हा God. Wow. Brother so Joe, Baba. yes. Baba. Praise God. देवा Praise God, कार्य brother. Praise. देवा मोगाच्या बावा आ टेस्टमनी बॉक्सण्या न्हू ब्रदर म्हळ्यार आनी एक टेस्टमनी आसलेली बाबा ये मातसो व्हिडिओ घालून ये मातसो तुका पळोवया रे बाबा आता कामाक हा ब्रदर तेका लागून मातशें ब्रेक पडलो तेका लागून येयलो टेस्टमनी दिवपाक ते हांव घराको रावता थिंगा भाड्या थिंग एक ती फॅमिली रावताय आनी तेंगे ती कितें जालें ते घर गेलोले मॉर्गेजीचेर घर गेल्यार पयशे फारीक कोताले म्हळ्यार ती थिंगा रावता ती मनशां वचना आसलेली आनी जे पर्यंत ती मनशां वचना हेंका थिंगा वचपा मेळना त्या घरान आनी जाय ती ती मागणी कोताली हें कोताली म्हळ्यार जायना आसलेली म्हळ्यार जेन्ना ते म्हाका ते हितून हांव ते मागणें हें कोत्ता तेन्ना ते पोतपोतान आयकोता हांव तेका सांगतालो ते चोयले म्हाका ती म्हणटाली बाबा मातशें प्रेयर करी आपणागे जायना रडटाली मागीर हांव तेका स्क्रिप्चर ती सगळे लोक आपणा पासत प्रेयर कर म्हणटाय म्हळ्यार जे करपा जाय तें कोन्नाय म्हणपा जाय कितें अंडरस्टँडिंगाचें देवागे उतराचें होमवर्क कोन्नाय हय होमवर्क कोन्नाय हांवें तेका सांगलेलें स्क्रिप्चर लूक 4:18 सांगलेलें आनी ते म्हणटा ती म्हळ्यार तितून हें न्हू आमचे भाशेन होमवर्क कितें म्हणटात आमचे भाशेन होमवर्क कितें म्हणटात घरचें काम कितें म्हणटात होमवर्क म्हणजे कितें जे जेन्ना आमच्या बायबल क्लासीक येवन आमी आमकां काम दिता तें आमकां प्रिचर जें काम दिता पास्टर काम दिता पाद्री काम दिता ताका म्हणटात होमवर्क आतां आमी म्हणटा घरचें काम घरचें काम हय मागीर हांवें ते सिस्टर मारिया मेसेज घायले आनी सिस्टर मारिया सांगलें मातशें तेंका उलय म्हण कित्याक ती रडटा आनी कित्याक प्रेयर करपा प्रॉब्लेम ना प्रेयर कोत्ता इंटरसेशना बी प्रेयर कोताय देखून म्हळ्यार ते अंडरस्टँडिंग मेळ्ळें जाल्यार रोखडें जाता अंडरस्टँडिंगाचेर मागीर सिस्टर मारियान रोखडो फोन केलो ती आनी सिस्टर मारिया उलयता तेका ती बरें दिसलें आनी ते सिस्टर मारियान ते सेम तेका स्क्रिप्चर दिली आनी म्हण द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन दॅट ओनर कोण आहा ते द फेवर ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी आनी हे जो तेका घरचें काम तेका दिलोलें म्हणपाक ती दीस आनी रात म्हणपा लागली ती सांगता आपूण टॉयलेटी पासून वयता तेन्ना आपूण ते म्हणटाली कामाको पासून मातशें ब्रेक मेळ्ळो ती मुडीत आसलेली आनी एक विका भितर तेन सिस्टरीन सांगलें तेका एक विका भितर तुका गूड न्यूज मेळटा म्हण फकत हें कर घरचें काम तुका दिलां तें कर आनी काल तिणी येवन म्हाका सांगपा लागली सिस्टरीन सांगलो तशें जालें हें आपूण म्हणपा लागली आनी तेमी ती केन्ना फोन करना आसलेली ती फोन केलो आनी सांग बेगीन ये आनी चावी व्हर म्हूण आमकां ऑलरेडी मेळ्ळें म्हूण दुसरे कडेन रावपाचें तुमी घराकूय ये म्हूण आनी आर्गां जेजू आमच्या मोगाची सिस्टरी मारिया पासत ती केन्ना ना म्हणना कित्याक सगळ्यांक काम आसता ब्रदर म्हळ्यार तो वेळ दिवपा इट्स नॉट लोक म्हणटा आपणा टायम ना म्हणटाय तुजे पासत हेल्पा पासून गेले जाल्यार तूं कितें भोय सांगतलें जाल्यार लोक म्हणटा आपणा टायम ना आनी आतां देवागे उतर तूं फ्री दिता कोण पयशे मागना कांय करना तुजे पासत सांगपा इजी न्हू ब्रदर म्हळ्यार ते करपा टायम दिवपा इट्स व्हॅल्युएबल टायम इज प्रेशियस ब्रदर बी जायत फाटी म्हणटा टायम इज अ करन्सी म्हण इट्स अ करन्सी प्रेज गॉड आर्गां देवाक सिस्टर मारिया पासत आमगेल्या आनी ब्रदर तुजे पासत तूं कितू टायम तो आमकां दिता ते पासत इट्स नॉट ऑल ग्लोरी टू गॉड जो आमगे कांय ना बाबा ब्रदर जो आयक वो टायम जो आमी टायम म्हणटा न्ही आमी टायम म्हणटा आमचे पयशे म्हणटा आमचे जिवीत म्हणटा आमचे घर म्हणटा आमची गाडी म्हणटा आमचो मोबायल हे आमचे न्हय
टायमूय आमचो न्हय, तो जावन आसा आमचो तो देव टायमाचो, तो देव जावन आसा आमच्या पयशांचो, तो जो आमच्या जिविताचो. म्हणटच आमी जेन्ना ताजें काम करता, आमी आमचो टायम दिना, ताजो टायम तो. आनी जेन्ना आमी आमचो टायम म्हणल्यार म्हणीत जाल्यार म्हणजे आमी समजता की आमी देवाक फावोर करता, दुसऱ्यांक फावोर करता, आमी कोणाकूच फावोर करिना. आमी फकत जें ताणें टायम दिला ह्या संवसारान आमकां, जे आमकां पयशे दिल्या, जे घर दिलां, आमची फॅमिली दिल्या, आमकां हे ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या देवाचें उतर परगट करपाक, हे आमी फकत ताका आर्गां दिवंक जाय की आमी ताजें काम करूंक आमकां आमी पावता म्हणून. आमी जेन्ना म्हणटा की आमचो टायम म्हणून आमी जेन्ना म्हणटा आमचें म्हणटा न्ही, आमचें कांयच ना, नथिंग इज आर्स. देखून जेजून कितें म्हणलां, जुवाचो 15:7 पूण 17 वोट, जुवाची 17-20 वोट 10. ओके 17-20 वोट 10. कितें म्हणटा तो? म्हणटा जे मुजे आसा ते बापाचे, आनी जे बापाचे आसा ते मुजे, जे देवाचे आसा ते मुजे, जे मुजे आसा देवाचे. आमचे कांयच ना. जेन्ना आमी समजता की हो वेळ जो म्हजो आसा हो म्हजो वेळ न्ही, हो देवाचो वेळ. जे मुजे कडेन आहा हे देवाचे आसा. जेन्ना हांव समजता की खरेंच जे म्हाका देवान दिलां ते हांव ताज्या कामाक वापरतलो म्हणून, तेन्ना हांव फकत देवाक आर्गां आनी महिमा दिता, कित्याक ताणें म्हाका हो वेळ दिला म्हणून ताजे पासत ताज्या राजान काम करता. तितलेंच. आनी देखून आमी जेन्ना हें कोत्ता न्ही, आमी आमचें व्हडपण दाखयना, आमी फकत ताका आर्गां दिता की पळय आतां समजा तुमी एक व्हडली कंपनीन तुमकां जॉब मेळ्ळी, व्हडली सर्वीस मेळ्ळी, ओके, व्हडली कंपनीन आमकां सर्वीस मेळ्ळी. आमी सगळ्यांक सांगता, अरे बाबा हांव ह्या फिलिप्स कंपनीन काम करता, जनरल मोटर्स काम करता. आमी सगळ्यांक व्हडवीक दाखयता की आमी व्हडल्या कंपनीन काम करता म्हणून. आमी आतां लंडन पावले म्हणून आमी रॉयल पॅलेसान काम करता म्हणून हें आमी सगळ्यांक सांगता. पूण आमी केन्नाच दुसऱ्यांक सांगता, अरे बाबा हांव खंयसर काम करता जाणा, हांव सुरगीच्या बापाक काम करता. आमी केन्ना सांगता व्हडलें सांगता आमी, कित्याक आमी समजता की जे आमी थोडे करता आमचो वेळ दिता आमच्या सोरीच्या बापाक. पूण आमी जेन्ना आमचो वेळ ताका दिता, तो आमचो वेळ सामको दोबरात तिबरात करता. आमची बेसान दोबरात तिबरात करता. आमकां सगळें बरें, आमची सावूत बरी जाता, सगळें बरें जाता, कित्याक आमी ताका काम करता. कोणाक? आमच्या सोरीच्या बापाचें. देखून आमी आमच्या मनान हें काडूंक जाय की आमी आमचो वेळ दिता, आमचे पयशे आमचे कांयच ना, सगळें ताजेंच. आनी जे आमी करता आमी फकत ताका आर्गां आनी माकांडी दिता. आमेन. 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 ओय ब्रदर, ना मुगे ती सांगलें सारकें ब्रदर. म्हणल्यार हांव कितें म्हणटा, आतां तुका फ्रीडम आहा न्हू, तुका ह्या जाग्यार तुका चूज करपा, तूं ही जाग्यार रावपा जातालें, नाजाल्यार तुज्यान न्हिदोंक जाता, ना तुज्यान रेस्ट घेवपा जाता, तुका आनी जायतें आहा. देवान फ्रीडम, देव कोणाकूय हें करना. बट वी आर वर्किंग इन द हँड्स ऑफ गॉड एज अ इंस्ट्रुमेंट. सो वी हॅव द फ्रीडम. आमकां स्वतें आहा. बा म्हज्या, तूं कितें म्हणटाय तें सारकें, तूं म्हणटाय तें सारकें. पूण जेन्ना हांव सजमता की म्हजो जे जिवीत आसा, म्हजें सगळेंच म्हजें जें आसा हें देवाचें, ताका जाय जाल्यार टूट करून म्हजो टायम वेतलो वचपाचो. देखून जेन्ना ताणें म्हाका हो टायम दिला, ताणें म्हाका हें सगळें दिलां, आनी ताणें म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या ताजे पासत काम करपाक, हांव फकत ताका आर्गां आनी वाखाणणी दिता, कित्याक ताणें म्हाका विचून काडलां हें काम करपाक. आनी म्हाकाच न्हय, आमकां सगल्यांक, आयकात बरे भाशेन, आमकां सगल्यांक जो म्हणटा आपूण भावार्थी जेजूचो, आमकां सगळीं विचून काडल्यान. तुमकां दाखोवं किचन विचून काडलां तें तुमकां दाखयता. आयज तुमी खरेंच सगळीं हॅपी जातल्यात. आयकात, पळयात कितें म्हणटा तें देवाचें उतर. पळयात, ओके. देवाचें उतर म्हणटा एफेसकारांक, पळयात कितें म्हणटा तें. तिसरो आनी चवथी वर्ड कोण तरी वाचूंक पावता हांगा? मातशी वाचात प्लीज. सगळ्यांक आत्मीक देण्यांनी उंच सोर्गी क्रिस्ताचो वेळ आमकां बोल्ल्यांत, त्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या देवा बापाक वाखाणणी दिनवासनी.
दिनवासनी. आता चौथी वोड माशी वाच सिस्टर. आपणास आमकार आम्ही पवित्र आणि पातका मेकली माई मोगाची जावचे पासत क्रिस्ताकडे आमचे एकवटा उद्देशी आम्ही आपली जाऊंक संसार रोजचे आधी पासून ताणे आमका विंचून काडूनच दोवरलेली. आमका केन्ना केन्ना विचून काढून दवरल्या ताणे. संसार रोजचे आधी संसार रोजचे आधी ताणे आमका क्रिस्ताकडे आमच्या एकवटान क्रिस्ताकडे आमच्या एकवटा उद्देशी आम्ही आपली जांक संसार रोजचे आधी पासून ताणे आमका विचून काढल्या. आम्ही आता समज आम्ही आता बायबल देवाचे उतर ऐकता आयज आम्ही आता दुसऱ्या प्रिचराकडे ऐकता देवाचे उतर. आम्ही देवाचे उतर शिकता. आम्ही देवाचे उतर दुसऱ्यांक सांगता. आणि हे कित्याक घडटा जाणाय. कित्याक जेजून आमका स्वर्गीच्या बापान आमका संसार रोजच्या आधी जेजूच्या एकवटान आमका विचून काढल्या. कितलो आमचो मोगाळ देव. कितलो आमचो मोगाळ देव. कितलो आमचो कापूतकार देव. आम्ही समजता की आम्ही आमचो वेळ दिता. आम्ही हे करता. आम्ही ते करता. खरें म्हणल्यार ताज्या मोगा पासत आम्ही करता. जेन्ना आम्ही देवाचो मोग आम्ही आपणायता आमका ते आता सामके एका मनशान सूर मारल्या. तुवें केन्ना पयल्या बेबद्याक पयल्या केन्ना सूर पियला तो ताका आनीक सूर जाय. तेच भाशेन जेन्ना आम्ही देवाच्या मोगान आम्ही बेबदे जाल्या सारखे म्हणले न्ही. देवाच्या मोगान आम्ही बेबदी जाल्या बेबदो जाला. आता म्हाका उगी रावंक जायना. आता म्हाका बिश्तो म्हज्या आल्ताराचेर बसोंक जायना. म्हाका जाय कोणाक दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक. कित्याक बेबदो जेन्ना बेबदो करता आपलो कॉमेंट्री करता. तेच भाशेन जेन्ना आमी बेबदे जाता देवाच्या मोगान आमकां थंयसर कांयच आमच्यान बसोंक जायना. आमकां ही खबर दुसऱ्यांक दिवंक जाय. देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाच्या मोगाची सजमणी आमकां मेळटा कितें जेजून घडना खुर्सार. कितले आमची पातकां ताणें बक्षिल्ल्यान. कितले आमची काकूत केल्या ताणें. कितली आमकां ताणें बक्षिल्ल्यान. तेन्ना आमकां ओगी रावंक जायना. देखून आमची सिस्टर मारिया तुमी पळयतात ह्या वेळार आता ऑस्ट्रेलियान टायम कितलो जाला 8:30 जाली. हांगा म्हणजे 8:30 9 11 जाली. आणि ती आख्खो दीस जेन्ना राती तिचे कडेन उलयताली ती म्हणटाली रात कोण काम करूंक येतली. आता ह्या वेळार कित्याक हा ह्या वेळार हांगा. कित्याक ती जेजूच्या मोगान आसा. ती आता भुरग्यांक ल्हान सगळ्यांक ह्या वेळार आता आमचो टायम 11 वरां जायत जाल्यार आता 10 जायत जाल्यार थोडी जाणां तुमी म्हणटा अरे कितलो उगत सांगता न्हिदोंक जाय. फाल्यां कामाक वचोंक जाय. आता तिका कामाक वचपाची ना पूण ती जेजूच्या मोगान सारकी बेबदी जाल्या. देखून ती आयज बसता आमचे कडेन. आमी तिका पळोवन आमी म्हणूंक जाय सायबा तिजे भाशेन म्हाकाय बेबदो कर. म्हाकाय बेबदी कर तुज्या मोगान. आनी जेन्ना आमी देवाच्या मोगान आनी देवाच्या काकूतकायेन देवाच्या सगळ्या ताज्या जी ताका आमकां मेवता देवाचें जेन्ना आमी आपणायता तेन्ना आमी सगळे आमचो वेळ आमचें सगळें जिवीत ताका आमी भेटयता. Praise God. Thank you, Jesus. Amen. Praise God. आणि जेन्ना आमी हूंय सजमता भाव भयणीनो तेन्ना आमी फकत पळयना की आमी जेजू कडेन आयल्या फकत बेसांव मेळोवपाक. वय आमी सगळीं गोंय घेता की जेजून म्हाका सर्वीस दिल्या म्हाका पेकोणी दिल्या म्हजें काजारी जिवीत सगळें फिक्स केलां. पूण तें आमकां मेवतलेंच कित्याक ताणें घडून हाडलां. पूण जाय आमकां ताजे बरोबर घट रावपाक. ताज्या उतरान रिगून रावपाक. ताजें उतर आमी दिसपट्या जिवितांत पाडपाक. पाडीत जाल्यार ताजें उतर तें आमी उतर करीत जाल्यार बेसां आमचे कडेन धांवन येतली. आमकां आनी भागपाची गरज ना. म्हाका हें कर तें कर गरज ना. बेसां आमचे कडेन येतली न्हू. ही भावून येतली आमच्या कडेन. Amen. 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 Okay, anyone else? Ani कोण आहा? Praise God. Ani Thank you, कोण आहा? Jesus. Testimony. Hello. वय आहा कोण तरी हा. आमच्या ब्रदर लॉरी भाशेन कोण तरी हा म्हणटा
अरे कितें करया आतां लोक म्हणटलो आनी तूं आनी टेस्ट आमी आतां देवाचें उतर आयकपाक तूं आनी खी आयला टेस्टमेंट दिवपाक तुमी भियानाकात शिकोवन आसतलीच पूण गोवायकी दिवंक जाय जाल्यार ह्या वेळार तुजी गोवायकी फकत तुका फायदो जावपाक न्हय कितल्या लोकांक फायदो जातलो जेन्ना तूं तुजी गोवायकी दिता कित्याक जेन्ना तूं गोवायकी दिताय आनी आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो काल म्हाका जेन्ना म्हजी रेग्युलर क्लास घेतालो देवान म्हाका एक रेव्हलेशन दिलें आयकात हांव सांगतालो तांकां की जेन्ना कोण गोवायकी दिता आयकात बरे भाशेन कोण गोवायकी दिता तेन्ना आमी कितें करूंक जाय आमी म्हणूंक जाय सायबा म्हजो वेळ केन्ना येतलो तांकांच बेसां मेवता तांकांच सगळें बरें जाता म्हजो वेळ केन्ना मेवतलो सायबा म्हाजें कांय बरें जायना म्हज्या जिवितांत सगळें पडलां हें जालां तें जालां तुका कितें फायदो जातलो कांयच जावचो ना पूण जेन्ना कोण आपली गोवायकी दिता आनी तूं म्हणटाय हरखान तुका जेजू ह्या भाक ह्या भयणीक इतलें बरें जालें तांच्या जिवितांत हांवूय नाचता हांवूय तुका आर्गां दिता ह्या भाव पासत ह्या भयणी पासत कित्याक आमी एकाच बापाची भुरगीं खरेंच आमी एकाच बापाची भुरगीं जाल्या आनी आमच्या बाप आमच्या भयणीक कितें बरें जायत जाल्यार आमी खोशी सांगूंक जाय कित्याक त्या भावाक त्या भयणीक इतलें बरें जालां म्हणून तातूंत आमी म्हणटले सायबा तांकांच बरें जालें म्हाका कांय बरें जायना म्हज्या जिवितांत कांयच जायना हें देवाचें उदक म्हणिता दीस रात म्हणिता कांयच जायना कितें जातलें कांयच जावचें ना देखून भाव भयणीनो जेन्ना कोण गोवायकी दिता आमी उठूंक जाय आमच्या कदेरीचेर आमचो व्हिडिओ घालूंक जाय आनी बरो डान्स करूंक जाय आर्गां तुका बापा आर्गां तुका सोम्या आर्गां तुका जेजू आर्गां तुका पवित्र कित्याक जेन्ना कोणाक बरें जाता आनी हांव आर्गां दिता त्याच वेळार आमची मिलाग्र आमकां फावो जाता Praise God. आमची मिलाग्र आमकां फावो जाता आनी जेन्ना आमी दुसऱ्या पासत आमी आर्गां आनी बागां दिता आमच्या जेजू आमचे काळीज पळयता कित्याक आमचे काळीज कुसके आसत जाल्यार सायबा ताणें कित्याक ताका हांव जाणा तो असलो मनीस तो ताका कितें बरें जाता आनी तुवें ताका बरें दिलां आनी हांव पळय सगळे पाटी देवाचें उतर आयकता मिसाक वेता तेज कोत्ता आमच्या देवाचें उतर आयकता सगळें बरें करता कांयच जायना फायदो म्हाका आनी देखून भाव भयणीनो आमी हय चिंतून आमी आमचेच बेसां ब्लॉक करता देखून जेन्ना कोण गोवायकी दिता आमी उठूंक जाय आनी डान्स करूंक जाय आनी म्हणजे आर्गां तुका जेजू वाखणणी तुका जेजू ह्या बाप ह्या भयणी पासून तुवें बरें केलें म्हणून त्याच वेळार देव तुजें काळीज पळयता आनी त्या वेळार तुजी मिलाप तुजी उक्ती जाता तुका बरो फायदो जाता Thank you. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. आनी वी शुड आमी सदांच कोणाची बरें कितें कोणाक बरें जायत जाल्यार आमी देवाक आयकतात भाव भयणीनो तुमी जेन्ना आमी कोणाची गोवायकी आतां की जेजून तांच्या जिवितांत कितें बरें केलां आमी जेजूक आर्गां आनी वाखाणणी दिवंक जाय त्या भाव पासत त्या भयणी पासत कोण तरी हा एक तर आमी दीत जाल्यार आमकां फायदो हा आनी कोण त्या वेळार आयकतात ती आर्गां दितात तांकांय फायदो हा फायदो सगळ्यांकूच हा Praise the Lord. फायदो जाय जाल्यार Madeline. ह्या राती कोणाक फायदो जाय Yeah, Madeline has Yeah, something. praise Go, the Lord, Baba, go. brother. Praise the Lord, Praise sister. the Lord, sister Madeline. Praise the Lord, brother. म्हाका Praise सांगपाक जाय म्हाज्या घोवाचे 2 तारीख न्हू ब्रदर म्हाजो घोव कामाक गेलो तो एज अ क्लिनर जिमान काम करतालो 1.5 years जावन ताका काम मेवलेलें Sister ब्रदर Madeline, मातशी येताय तो एका व्हिडिओ बेकार घालताय आलो मातशी येताय आमी तुका पोवंक सोदता मातशी तुका पोवंक सोदता आमी तुजें बेसन डबल जातलें there you go. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, Brother, praise the Lord. 1.5 year no brother माझो घोव बेकार आहलोलो 1.5 year आणि 1.5 year जावन ब्रदर ताका म्हाज्या एकल्या फ्रेंडान कामाक लायलो जिमाक बट थिंगा तो कामाक आसतना न्हू ब्रदर 2 तारीख ताका गारा धाडलो तूं आनी कामाक येनाका म्हणून आणि तो गारा येयलो and as it is brother तो डिप्रेशनान आहलोलो and so because of that he had some other issues but I म्हणले ताका तूं हें जायनाका निराश जायनाका आमी प्रे करुया सिस्टर मारिया काय मेसेज धाडली सिस्टर सो एंड सो इज अ थिंग म्हणून सिस्टरीन म्हाका स्क्रिप्चर्स धाडले आनी आमी दोगांय कन्फेस करीत रावलीं आनी ताका हांव म्हणत रावंक लागलें आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट सेटन हॅज नो पावर ओवर मी माय जॉब आनी हांव ताका कन्फेस करीत रावपा लागलें गॉड्स फेवर इज अपॉन यू
and the Holy Spirit is upon the people in which we are going in the agency. Brother, you Praise won't God. believe. Praise Teka, God. oy, brother, teka inga tena agency registered kelalo, but then he could not work over there. He worked only 3 days, and after that the pandemic was there, so we did not get time like to go again also over there since he had started working here already. But then what happened is, like, on 6th I took him in the agency, and I told him, don't be disappointed, like bina ka sogle jato le. I don't know, like I was not getting fear, and Sister Maria, one side she was sending me scriptures, and like she was like, you know, giving me hope. And really, I'll tell you, brother, on 6th we went in the agency, and even before we could come home back in the bus, 6th of this month, September, brother. सप्टेंबरचे 6 या तारखेक. महिन्याच्या Okay. ब्रदर 6 तारीख Okay. होय होय सप्टेंबराचे 2 तारीख तेका कामाचं काढला ब्रदर, आणि 6 तारीख तेका मीन्स हांव एजन्सीन घेऊन गेलेले, आणि थिंगसान हांव बी बसीनूच हाली ब्रदर, where he got a call तू आता 11 o'clock शिफ्टीक वच म्हणून, and it was already 10:15. So like I just gave him a sandwich and I told him, you can go, you leave for work. आणि तो 6th कामाक जॉईन झाला ब्रदर. आज 3 दीस जाऊन गेले कामाक जॉईन झाले. Praise the Lord. I just want to glorify. Yes, brother. जेन्ना Thank आमी you, देवाचे Jesus. उतर Thank you, म्हणीत Holy आसा, Spirit. Thank you, Father. देवाचे उतर म्हणीत आसा, देवाचे उतर आमी नियाळ करता, तेन्ना देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी, सदांच आपल्या उतराक विश्वासी. पूण आमी फकत त्या उतरान रिगून रावंक जाय, तेन्नाच आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. God bless you. God bless you, sister. Yes, God brother. bless you. Thank you. Thank you, brother. Thank you. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Malin. Thank you, Jesus. Welcome, Jesu sister. karga. Thank you. Jesu Praise karga. God. Thank you, Holy Jesu karga. Jesu karga. आणि कोण आहा नाजाल्यार आमी स्टार्ट करूया ब्रदर. Okay, Kontori ha. One more before we begin. Last chance. बारेन आमच्या बारेन इगोरचे कडे एक सुपर मार्केट असले लास्ट चान्स म्हणून. पाद्री जेन्ना शेरवान दितलो सगळ्यांक म्हणटलो आता टाइम जालो हे कुमसार करपाक, लास्ट चान्स पळय आमचो सुपर मार्केटा लास्ट चान्स. आज आमची सिस्टर मारिया म्हणटा आता लास्ट चान्स गोंयकी दिवपाक. कोण तरी हा. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Okay. आम्ही दुसरे पाटी गोंयकी दिवंक जाता, नो प्रॉब्लेम. ओके. आयज आम्ही कितें करूया, आयज आम्ही हे देवाचें उतर शिकोया. ओके, देवाचें उतर हे शिकोया. आयज आम्ही एक पेकोणीची सर्विस करूया, हिलिंग सर्विस. ओके. Yes. मातुवाचो 8वो विस्वोर वोड 17. कोण तरी वाचूंक शकता म्हाका प्लीज? 16 आणि 17. सांज जातोच देवचार बसलोल्या जायत्या जाणांक ताचे सोर्शी हाडली. इसायास प्रवाद्यान अशें सांगलेलें, ताणे आमचे वेलो पिडा रोग उबारलो आनी आमच्यो बोलिको आपणाचेर घेतल्यो. ते पालोवन येवच्याक ताणे एका उतरान देवचार काडले आनी सगळ्या वायटकारांक बरी केली. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आता भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन. आमी कालच्या बुधवारा आमी आयकलां की जेन्ना आमी बोक्साणे दिता तेन्ना आमकां आमी ह्या देंवचाराचो जो आमचेर दबाव हा, वा देंवचाराचो कसलो कंट्रोल हा आमच्या जिवितांत, तो आमी कंट्रोल कॅन्सल करता, देंवचाराक पयस घालता. आतां बोक्साणे दिवन आतां सगळें देवाचें आमकां उक्तें जाता. पूण कितें घडटा, खूब पाटी जेन्ना आमी बोक्साणे दिता आमकां देवाच्या उतराची सजमणी बरी ना म्हणून, ती सजमणी सारकी मेळोंक ना म्हणून आमी कितें करता, आतां आमी जाणो की सगळें उक्तें जालें, आमी खरेंच आमी आमच्या काळजान कांयच ना, आतां आमी कसलेंच बोक्साणे दिवपाचें उरलेलें कांयच ना, आमी बोक्साणे दिल्या आतां सगळें बरें जाता देवाचें. पूण भाव भयणीनो, नव्या करारान आमी केन्नाच देवाक केन्नाच म्हणना देव म्हाका पेकोणी दी,
देव म्हाका बेसांव दी, देव म्हाका कितें तरी बरें कर. कित्याक नव्या करारान भाव भयणीनो आमचें सगळें बरें जालां. आयकात बरे भाशेन खुर्सार जेन्ना जेजू मेलो खुर्सार ताणें सगळें सोंपारलें. आतां जें घडूंक जाय आसलें तें सगळें सोंपारलें. म्हणजे हाचो अर्थ कितें? सगळें सोंपारलें म्हणजे कितें? जें देवान करूंक जाय आसलें आमच्या सरवणे पासत तें जेजून सारकें सोंपारलें. म्हणजे ह्या वेळार स्वर्गीचो बाप जेजू आनी पवित्र आत्मो आतां कांयच नवें करिना. आयकतात भाव भयणीओ तुमी? आतां आमच्या स्वर्गीचो बाप जेजू आनी पवित्र आत्मो आनी नवें कितें करिना. फकत जें जेजून घडोवन हाडलां तेंच आमकां फावो करता. हाचो अर्थ कितें? आयकात बरे भाशेन. समजा आमी आमच्या बँकेन गेल्या, आमी सदांच आमचे पयशे बँकेन दवरता. आमी आमच्या घरांत दवरिना, आमच्या बोल्सान पयशे दवरता, आमच्या पर्सान पयशे दवरता. पूण जेन्ना आमकां ते पयशांची गरज आसा, म्हणजे समज म्हाका 1000 रुपया जाय, म्हज्या बोल्सान 1000 रुपया आसताच. पूण समजा म्हाका 10,000 रुपया जाय, ते 10,000 हांव बँकेन वयता आनी बँकेंतले काडटा. पूण म्हजेच पयशे ते बँकेन आसता. आतां कितें घडटा? भाव भयणीनो, जेन्ना म्हाका ह्या पयशांची गरज येता हांव बँकेन वता आनी ते पयशे हांव काडटा. म्हणजे हांव कितें करता? हांव विथड्रॉ करता. हांव केन्नाच बँक मॅनेजर कडेन वचना, कोणा क्लर्का कडेन वचना, त्या बँकांतल्या लोकां कडेन काम करना, तांचे कडेन पांय पडना, अरे बाबा म्हजे पयशे दी, म्हजे पयशे दी. हांव कांयच करना. हांव फकत म्हजे पयशे म्हणून हांव ते फकत काडटा. कितें बरयता, स्लीप बरयता, चेक बरयता, एटीएम मशिनाचेर काम करता. तेच भाशेन भाव भयणीनो नव्या करारान, पोरण्या करारान न्हय, नव्या करारान जें जेजून घडोवंक जाय आसलें तें सगळें घडोवन दवरलां. आनी आतां ताणें आमच्या ओत्मीक अकाउंटान, स्पिरिच्युअल अकाउंटान तें सगळें बरोवन दवरलां. केन्ना? जेन्ना हांव जेजूचेर भावार्थ दवरता, हांव जेजूचेर भावार्थ दवरता, हांव जेजूचो फाटलावदार जाता, हांव जेजूचो शिश्य जाता. आतां जेन्ना जेजून घडलां सगळें आनी सगळें ताणें म्हज्या अकाउंटान घालां, जेन्ना म्हाका जाय तेन्ना हांवें कितें करूंक जाय? हांव जेजू कडेन वचोंक जाय. हांव जेजू कडेन वचोंक जाय. कोणा कडेन वचोंक जाय? हांव तुमकां विचारता, जेन्ना म्हाका हांव खरेंच जेजूचो फाटलावदार, हांव जेजूचेर भावार्थ दवरता, हांव जेजूचो शिश्य जालां आनी म्हाका कसलें स्वर्गीच्या राज्यांतलें जाय जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? हांवें जेजू कडेन वचोंक जाय की ना? कितलीं जाणां तुमी म्हणटा हांवें जेजूचे कडेन वचोंक जाय? कितलीं जाणां म्हणटा आमी जेजू कडेन वचोंक जाय? आमी वाजूंक जाय वर्ड जें उतर दिलां पळय तें आमकां. जेन्ना म्हाका पयशे जाय बँकेंतले, हांव बँक मॅनेजरा कडेन वचना, हांव म्हजे पयशे म्हणून हांव पयशे काडटा. पूण जेन्ना म्हाका हांव जेजूचो शिश्य जाता आनी म्हाका जेजूच्या राज्यांतले कितें जाय तेन्ना हांव कितें करूंक जाय? हांवें जेजू कडेन वचोंक जाय? ताचें उतर उच्चारूंक जाय. ताचें उतर उच्चारूंक जाय आनी ताचें उतर घेवन हांवें तें सगळें जें ताणें घडोवन हाडलां आनी म्हज्या अकाउंटान घाललां तें हांवें काडूंक जाय. आनी हांव खंय काडटा? भावार्था वरवीं, देवाच्या उतरा वरवीं. देवाचें उतर ना जाल्यार म्हाका कसलोच फायदो जावचो ना. देखून भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन, आमी सगळीं नव्या कराराची भुरगीं. आतां इग्रोज मात आमकां इतलीं वर्सां आमी शिकता, पूण इग्रोज मात कितले फावटी आमकां सांगता, अरे मागणे कर, तेर्स कर, हें नोयना कर, मिसाक वच, 12 सुंकटां 13 बेस्तां रोज, जेन्ना जी मेलेल्यान थोडा कडेन वच आनी कितें कर आनी कर, तेजे उपरांत सगळें तुका मेवतलें. आनी आमी हें करून सगळीं आमी फटवल्या. कित्याक आमी धर्म करतात, आमी पोरण्या कराराचे भुरगीं कशी आमी जियेतात आमची जिवीत. पूण जेन्ना आमी तें देवाचें उतर घेता, त्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरता, आतां आमी जेजू सांगता, जेजू तुवें कितें घडलां, तुवें कितें सोंपारलां ताजेर हांव भावार्थ दवरता. आनी जेन्ना हांव जेजूचेर उतराचेर भावार्थ दवरता
हांव जेजूक एकदम खोशी करता कित्याक जेजूक जाय हांवें ताच्या उतरा वरवीं जें ताणें घडलां आपणावपाक. आयकतात भाव भयणीनो तुमी? हांव कितले फाटी आमी सोजमता की जेन्ना आमी त्रासान हांव आमकां आमची कूड बरी सारकी ना, आमकां कितें दुयेंस आसा, आमकां कसली पीड आहा, देव एकदम खोशी आहा. देवाक केन्नाच खोशी ना जेन्ना आमी ताची भुरगीं म्हणून आमकां कसले कोश्टडॉग जाता म्हणून. पूण कोश्टडॉग जातात जाल्यार देवाचो गुन्यांव न्हय. जेजून सगळें सोंपालना आनी तो नोय आनी कितें करचो ना. पूण जें आमी करूंक जाय भावार्था वरवीं देव करचो ना. आयकतात तुमी? जें हांवें करूंक जाय देवाच्या नांवान जेजूच्या नांवान आमच्या भावार्था वरवीं देव करचो ना. आनी देखून भाव भयणीनो ही सोजमणी ना म्हणून आमी कितले फाटी देवाक शिंकता. आमी म्हणटा सायबा हांव इतले फाटी हांव बायबल क्लासीक वेता, हांव देवाचें उतर आयकता, हांव मिसाक वेता, हांव तेर्स करता, हांव बरे भाशेन जियेता, पूण म्हाका सगळें कांयच फावो जावंक ना. कित्याक भाव भयणीनो? आमी तें उतर आमच्या काळजान रिगून धरूंक ना म्हणून. आमी येता आमच्या बायबल क्लासीक, आतां आमी बुधवारच्या बुधवारा आयकता, पूण हो बुधवार जाल्या उपरांत प्रेस्तार, शुक्रार, सोनवार, आयतार, सोमार, मंगळार ह्या दिसांनी जेन्ना देवाचें उतर आमी आमच्या काळजान रिगून धरता, हें सद्दां आमी आमच्या जिबेर आसता, हो फकत आमी बुधवारा दीस. हांव तुमकां शिनिना, हांव तुमकां हें म्हणना, हांव तुमकां मोगान सांगता. कित्याक? जेन्ना आमकां देवाचें सगळें फावो जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आर्गां दिवंक जाय. आमी आर्गां दिवंक जाय. आमचे जिबेर फकत देवाचें उतर आसूंक जाय. समजा हांवें आतां बुधवारा दीस म्हाका सजमणी मेवली, हांव ब्रेस्तार दीस उठलो, हांवें म्हणलें आतां देवाचें उतर सजमलें. सकाळीं हांवें मागणें केलें, सगळें देवाचें उतर उलयलें. जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेगोवणी येवली, जेजू तुज्या गायांनी म्हाका सगळें बरें जालें, हांव आतां म्हाका भुरगीं जाय आसलीं, म्हाका भुरगीं मेवलीं, सगळें बरें मेवलें. कामाक गेलो, दनपारचो वेळ आयलो, आतां हांव जेवतां, सगळे म्हणजे आतां भाव भयणां जी म्हणजे बरें बरें काम करतात, आतां म्हज्या तोंडांतलीं उतरां कितें सुट्टात, जो लोक थंयसर बायलो उलयता तीच उतरां हांव उलयतां. अरे जाणय रे, तो मॅनेजर तो हो, आनी तो हो, आनी तो हो. सकाळीं हांवें मागणें केलां फकत आर्गांची. दनपारां म्हजी उतरां कोणाची उतरां जालीं? दनपारां म्हजी उतरां कोणाची जालीं? जेजूची, म्हजी, लोकांची ओ सैतानाची? सैतानाची. आनी तेच्या उपरांत आमी म्हणटा बुधवाराच्या बुधवार आतां म्हयने जाले, वर्सां जालीं, उतरां देवाचें उतर आयकता, इतलें उतर आयकलें, इतलें आतां म्हज्या गिन्यानान गेलें, ते गिन्यान वचून आतां सारकें तें जाम जालें आतां. पूण आजुनूय म्हाका म्हजी मिलाद फावो जायना. कित्याक तुजीं उतरां आयतारा दीस देवाचें उतर, सोमारा दीस सैतानाचें, परतून मागीर बुधवार आयलो, मागीर परतून देवाचें, ब्रेस्तारा दीस आनी कोणाचें. आमचीं उतरां बदलतात. एक दीस देवाचें, एक सैतानाचें, एक म्हजें, एक ताचें, सगळेचें. आमकां जाय देवाच्या उतराचेर रिगून रावपाक. कोणें कितें म्हणलें, बोगसणे दी, म्हाका बाबा ताचें आयकोनाका, म्हाका ताच्यो खबरो नाका, म्हाका फकत जाय देवाचो उजवाड सगळ्या कडेन दिवपाक. देखून भाव भयणीनो, ही जीब जी आसा आमची, हाचेर आमची चोत्राय धरूंक जाय. कित्याक खूब फाटी आमी एक म्हणटा पूण कोत्ता दुसरें. सकाळीं उठ्ठोकूच मागणें करता, आमी बसता आमच्या पाजेर, आमी मागणें करता, सायबा तुज्या गायांनी, सायबा म्हाका बेसांव दी, म्हाका म्हजेर बरो दीस दी. तेच्या उपरांत बरें केलें मागणें. उठल्या उपरांत आमचेर चलता, आमी कितलीं उतरां उलयता, कितले आमी देवाक शिंकता. देवाक डायरेक्टली शिंकता. आमी म्हणिना देव तूं वायट देव कितें खंय म्हणना. पूण जेन्ना आमी ताच्या उतराचेर आड उलयता, आमी कसलीं दुसरीं उतरां उलयता, आतां आमी सगळें आमचें बरें जें फावो जावंक जाय तें आमी आमच्या मागणे वरवीं तें आमी कॅन्सल करता. आतां परतून ह्या स्क्रिप्चराचेर वचोया आनी पळोवया आमी आयज कितें देवाचें उतर म्हणटा तें. 17 वोड कितें सांगता? 16 आनी 17 वोड तो म्हणटा ओके, सांज जातोच देंवचार बसलेल्या जायत्या जाणांक ताची सोरशीं हाडलीं. आतां आयकात भाव भयणीनो, इजायास प्रवाद्यान अशें सांगलेलें, ताणें आमचे वेलो पिडा रोग उबारचो ना, उबारलो, आनी आमच्यो बोलिको
बोलिको आपणाचेर घेतल्यो ते पाळोन येवच्या ताणे एका उतरान देवचार काडलेल्या आणि सगळ्या वायटाकारांक बरी केलीन. आणि भाव भयणीनो, आयज गरज आमकां हे उतर आमच्या काळजांत दवरूंक. कित्याक जेन्ना आमी जेजू कडेन येता, आमी जेजू कडेन येना कितें जेजूक सांगपाक, जेजू म्हाका हें दी, म्हाका तें दी. आमी जेजूक रावंक ना. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, आमी जेजूक रावंक ना. जेजू काय नोय करपाक तयार ना. ताणें जे करूंक जाय ताणें सोंपारलें. जेजू तुका आनी म्हाका रावला ताच्या उतराचेर भावार्थ धरूंक, आमच्या मनाची नोडसोडणी करूंक, आतां जें ताणें घडलां तें आमी आपणावपाक. भाव भयणीनो, Yes, brother. कितले पाटी जेन्ना आमी बायबल क्लासीक येता, आमी इगोर्जेक वेता, आमी मिसाक वेता, आमी मागणे कोत्ता, आमचे मागणे कितें? सायबा म्हाका ती सर्वीस दी, सायबा म्हाका ती पेकोणी दी, सायबा मुजे काजारी जिवीत बरें कर, सायबा म्हाका भुरगीं दी, सायबा म्हाका कितें म्हाका प्रमोशन दी. पूण भाव भयणीनो, कसले मागणे करीत जाल्यार आमकां कसलो फायदो जातलो? केन्नाच जावचो ना. कित्याक आमी आमचे मागणे देवा कडेन करूंक नाका. आमचे मागणे आमी करूंक जाय बापा कडेन जेजूच्या नांवान. कित्याक जेजून सगळें सोंपला. आमी कितले पाटी म्हणटा, बापा तुज्या उतरा वरवीं तुजें उतर म्हणटा, तुज्या गायनी म्हज्या पेकोणी म्हाका पेकोणी मेवली, आनी हें बापा मागणे कोत्ता जेजूच्या नांवान. आमेन. जेजूच्या नांवान म्हणजे कितें? कोण तरी म्हाका सांगूंक शकता ह्या प्रश्नाचो जबाब? जेन्ना हांव म्हणटा जेजूच्या नांवान आमेन, हाचो अर्थ कितें? आमी केन्ना मागणे करिना? आमी मागणे कोत्ता कित्याक? आमी जेन्ना बापा कडेन मागणे कोत्ता, बापा डा 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 जेजूच्या नांवान आमेन, आमेन, आमेन. जेजूच्या नांवान आमेन, आमेन. हे जेजूच्या नांवान म्हणजे कितें? It's done, right, Pastor brother? When we say amen, it is done, right? Done. ना ना, आमेन होय, आमेन. पूण जेजूच्या नांवान आमेन म्हणजे कितें? जेजूच्या नांवान आपल्या नांवान कितें मागत देवा कडेन तें आमकां मेळटो म्हूण. In his name. If we ask the Father, he said we will get it. Sister Maria? Jesus' name is higher than any other name. Okay. So if it is higher than any other name, म्हणजे कितें? तितल? जे आम्ही जेजूच्या नावान मागताय ते आमकां मेळटले, कित्याक इट इज द नेम, इट इज अबाव एवरी नेम. लायक जेजूच्या नांवान मागणे करूं ते मेळटलें. हांव आतां म्हणलां जालें. मेळटलें कशें? ऑलरेडी. ओके. सिस्टर मारिया और सिस्टर जासिंता कोण जबाब दिवंक सोदता? जे आमी जेजूच्या नांवान मागतात ते आमकां ऑलरेडी मेवलेलें आसता, म्हणून आमी आमेन म्हणटात, सोत मानतात. म्हणटोच सिस्टर जासिंता, म्हजो प्रश्न कितें? जेन्ना हांव म्हणटा जेजूच्या नांवान आमेन, हे मागणे कोत्ता बापा जेजूच्या नांवान आमेन, हाचो अर्थ कितें? जेजूच्या नांवान आमेन म्हणजे कितें? हांवें आतांच 2 मिनटां पयलीं तुमकां सांगलां. कोण म्हाका सांगूंक शकता? तुमी आयकतात जाल्यार बरे भाशेन. जेजूच्या नांवान जे कितें हांवें बापा लागीं मागला ते म्हाका मेवला म्हूण हांव भावार्थ दवरता. म्हाका मेवले, ऑलरेडी मेवले ते. ओके. ऐकात बाबा. सिस्टर एफ्रेम तू सारकी राईट आहे, पण फुल इन्फॉर्मेशन दिवं ना. सिस्टर नॅटीन सारखे जबाब दिलो, आतां दिलो. जेजून सगळें सोंपारलें खुर्सार. जेजून घडलां देखून हांव मागणे कोत्ता बापा. बापा हांव जेजूच्या नांवान कोत्ता, कित्याक जेजून जें करूंक जायलें तें सगळें सोंपारलें, तें सगळें खुर्सार काबार जालें. इट इज फिनिश्ड. आयकतात तुमी? कितले पाटी आमी मागणे कोत्ता, बाबा डा 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 जेजूच्या नांवान आमेन. ही सवय जाल्या आमकां मागणे करपाक. पूण जेन्ना हांव कितें मागणे कोत्ता, पयलें हांवें देवाचें उतर म्हणूंक जाय, देवाची चेक बरोवंक जाय. हांवें म्हणूंक जाय, बापा
जेजू तुझ्या गायनी म्हाका पिकोणी मेवली देखून बापा जेजूच्या गायन म्हाका पिकोणी मेवली म्हणून हांव तुका मागणे कोत्ता जेजूच्या नांवान आमेन कित्याक जेजून म्हाका पिकोणी दिली देखून भाव भयणीनो जेन्ना हांव मागणे कोत्ता नव्या करारान हांव मागणे कशें कोत्ता जेजूच्या नांवान म्हणजे कितें जे जेजून सोंपाल्ले खुर्सार जे जेजून घडोवन हाडले जे जेजून म्हज्या अकाउंटान घाले भितर म्हज्या स्पिरिच्युअल अकाउंट आत्मीक अकाउंटान घाले म्हणून आतां हांव बापाक सांगता बापा जेजूच्या नांवान म्हणजे जे जेजून कंप्लीट केला सोंपल्ला देखून हांव तुका बापा येता आनी म्हणटा तुज्या जेजूच्या नांवान ते म्हाका मेवले म्हणून आनी तेन्ना हांव फकत आर्गां आनी वाखाणणी दिवन ते हांव म्हज्या जिवितान आपणायता आयकतात तुम्ही भाव भयणीनो होय ब्रदर तुमकां सजमणी मेवली कितले फावटी आमी मागणे करता आमी कोण आमकां सांगितलें जाल्यार मागणे कर बाबा डाडा 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 जेजूच्या नांवान आमेन 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 पूण आमी सजमना आमी कितें म्हणटा तें जेन्ना हांव म्हणटा जेजूच्या नांवान आमेन हांव बापाक सांगता बापा हांव तुका मागणे कित्याक करता कित्याक तुजें उतर म्हणटा हांवें सगळे म्हजे मागणे तुजे कडेन दिवंक जाय कित्याक म्हाका तुजे कडेन येवंक जाय जाल्यार हांव येवंक जाय जेजू वरवीं कित्याक जेजून कितें सांगलां आमकां जेजून आमकां कितें सांगलां जुवांची 14:20 word 6 John chapter 14 verse number 6 कितें म्हणटा जेजू आयकात हांव सोत वाट आनी जिवीत yes आमची सिस्टर मारिया सदांच हांव दुसरेंच कितें सांगता ही सदांच हो स्क्रिप्चर घालता आतां आमी ह्या स्क्रिप्चर कडेन पळयतात आमकां धाडटा आतां पळया हो स्क्रिप्चर कितें म्हणटा तो जेजून ताका अशी जाप दिली वाट सोत आनी जिवीत हांवूच कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं आयकतात भाव भयणीनो तुमी कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं म्हणजे कितें म्हाका बापा कडेन वचोंक जाय जाल्यार आतां समजा म्हाका एरोप्लेनाचेर वचोंक जाय जाल्यार पयलें म्हाका ते चेक करतात इमिग्रेशन चेक करतात ताजे उपरांत म्हजे बोर्डिंग पास चेक करतात मागीर ते कस्टम चेक करतात मागीर म्हाका ते बसोंक रावचे पडटा मागीर ते गेट आसता ते गेटीन म्हाका चेक करतात सगळे स्टॅम्प मारल्या टाट स्टॅम्प मारल्या तेन्नाच म्हाका फ्लायटीन वचपाक म्हाका चान्स मेळटा तेच भाशेन म्हाका बापा कडेन वचोंक जाय जाल्यार म्हाजो शिक्को मासूंक जाय म्हज्या काळजान की जेजू म्हज्या काळजान आसा हांव जेजूचे भावार्थ दवरता तेन्नाच की म्हज्यान बापा कडेन वचोंक जाता तेच भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना हांव बापा कडेन मागणे करता हांव बापाक सांगता बापा हांव खरेंच तुज्या पुताचेर भावार्थ दवरता हांव खरेंच जेजूक म्हजो सोमी आनी दोनी म्हूण मानता खरेंच म्हजो सर्वंटार म्हूण मानता आनी देखून जे जेजून म्हजे पासत घडलां ताज्या नांवान हांव तुजे कडेन आयलां फकत म्हाका जे ताणें घडलां तें आपणावपाक आनी भाव भयणीनो आयज जेन्ना ही म्हत्वाची पळया परतून म्हत्वाची चिटी परतून वचया म्हत्वाचो 8वा विसवर बोर्ड 17 ओके आता पळया ताणे ओके इसायास प्रवाद्यान अशें सांगलेलें म्हणजे केन्ना सांगलेलें 700-800 वर्सां पयलीं जेजू ह्या संवसारान येवचे पयलीं तेन्ना इसायास प्रवादी सांगलो आनी ताणें बरयलें की जेन्ना मेसाया येतलो क्रिस्त येतलो सर्वंटार येतलो तो आमचे सगळी पिडा रोग उबारतलो म्हणून ताणें आमचो वेलो पिडा रोग उबारलो आनी आमच्यो बोलिको आपणेचेर घेतल्यो ते पाळोन येवच्याक ताणें एका उतरान देंवचार काडले आनी सगळे वायटाकारांक बरी केली भाव भयणीनो
कितले पाटी आमी देवाचे उतर आयकला, कितले पाटी आमी पेद्रूची 1 Peter chapter 2 verse 24 आयकला, जेजूच्या गायांनी आमकां पेकोणी मेळली, आमी जाणो. पूण आता कितें जाला आमकां हे उतर आमी जाणो, पूण जेन्ना आमी मागणे करता कोण आमचे कडेन येता आनी म्हणटा बाबा ब्रदर म्हजो म्हजे पासत मागणे कोत्ताय, वय बाय तुका मागणे कोत्ता, भिया नाका बाबा, भिया नाका, तुका कितें कोत्ताय तूं कर, तूं टीव्ही पळय, तूं आपलो प्रायर वच, सुपर मार्केटान वच, तुका जाय तें कर, हांव तुजे पासत मागणे कोत्ता. तेच्या उपरांत 2 दिसांनी येता तो बाबा तूं मागणे कोत्तालो तो गेलो बाबा, उडोन गेलो, ताका कालूच पुरला आमी, तूं कितें कोत्तालो रे बाबा, ना बिश्तो सगळी कोत्ता, तूं मागणे कोत्तालो न्हू म्हाका, देखून जाता तो गेलो बाय, तुजे मागणे सारकें देवान आयकोंक ना. आनी देखून आमी मागीर आमी सजमणी ना म्हणून आमी देवाचें उतर आयकता, पूण ह्या उतराची सजमणी ना म्हणून. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां कोण आमचे पासत येत जाल्यार आमकां सांगीत जाल्यार आमी जाणे ब्रदर, जाणे भयणी, म्हज्या घरान कोण बरो ना, मातशें मागणे कोत्ताय, त्याच वेळार आमी तांकां कितें सांगूंक जाय, कितें सांगूंक जाय मागणे करूंक ताका, आमी कितें तांकां उतराची सजमणी दिवंक जाय, पयलीं ताका सजमणी दिवंक जाय. आनी सजमणी म्हणजे कितें, ताका हें उतर सांगूंक जाय, म्हत्वाचो 8वा 20वा बोर्ड सोत्रा ताका सांगूंक जाय, अरे बाबा इसायास प्रवादान जें बरयल्लें 700 वर्सां 800 वर्सां पयलीं जेजू येवच्या पयलीं, जेजून सगळें घडलें आनी खुर्सार ताणें आमची सगळो पिडा रोग घेतलो, सगळें जें आमकां कश्ट आसूंक जालें, जे आमची पातकां घेवंक जाय, आमचे शिराप, आमचे बिकारपण, आमची लॉज, आमकां इफेन वचपाचें, जें आमकां घडूंक जाय आसलें, आमकां फावो जावंक जाय आसलें, जेजून आपल्या कुडीन घेतलें आनी तो आमचें मरण मेलो. देखून जेन्ना तूं भावार्थ दवरताय, तूं फकत हार घाली की तुजी पेकोणी जाली म्हणून तुजें सगळें बरें जालें म्हणून, आतां फकत हार घाली. जेन्ना तूं हार घालिताय, आतां तुका सजमणी मेवली कितें जेजून केलां तें. देखून आतां आमी बापाक मागणे करता, जेजूच्या नांवान आमेन. आयकता भाव भयणीनो, देखून तुमकां हांव आनी एक खबर सांगता. नव्या करारान जेन्ना आमी मागणे करता, आयकात बरे भाशेन, जेन्ना आमी नव्या करारान मागणे करता, आमी केन्नाच देवाक सांगिना बापा हे मातशें कर जेजूच्या नांवान, बापा आतां म्हाका खूब त्रास आहा, आमी देवाचो कंप्युटर मातसो स्लो जाला म्हणटच इतले आतां संवसार पडला तेच्या तकलेर, देखून आमी सांगता बापा जाणय बाबा ती आमचो घोव जाणय तो आनी तो इतलो त्रास करता, ती आनी बायल म्हणजे मातशी ती बरी करून रांदिना आनी ती भुरगीं आतां कितें करतात आनी तो म्हजो सायब आमी सगळे आमी देवा कडेन येता, ताका सगळी हिस्ट्री सांगता आनी आमी सजमता की आमी खरेंच मागणे करता म्हणून. आमकां गरज देवाक सांगपाक सगळें कितें घडटा तें, तो नको. आमी येता आमी जेन्ना आमी मागणे करता, सायबा तूं जाणा आतां पॅन्डेमीक चलता, आतां तुका सांगता मागणे कोण हांवें आयकलां तशें, सायबा तूं जाणय सायबा इतलो लोक आतां मरता, आतां हॉस्पिटलां सगळीं भरल्यात आनी आतां सगळ्यांची सर्वीस गेल्या, बापा तूं जाणय कितें घडटा तें, आनी सायबा तूं जाणय हे म्हजी भुरगीं आतां घरा बसल्यात आनी तूं जाणय बाबा तुजी काकूच जाय आनी तो घोव म्हजो तूं इतलो पियेता, सायबा मातशें कितें कर. सगळ्याचो कंप्युटराचे सगळे आमी डिटेल सांगता, कित्याक देवाचो कंप्युटर भरला, ताजी मेमरी भरल्या आनी देखून हें जावन आसा आमचें मागणें. भाव भयणीनो, आमकां देवाक कसलीच खबर दिवपाची गरज ना, तो सगळें जाणो. आमी फकत आमचें सिच्युएशन जें आसा तें आमी त्या सिच्युएशनाक आमची परिस्थिती आहा ती परिस्थितीक देवाचें उतर आसा, देवाचो एक प्रॉमिस आसा. समजा म्हणून कोणाक आमच्या जिवितान आमकां कितें त्रास जाला, आमच्या जिवितान आमच्या कुडीन आमच्या भलायकीन आमकां कोणें दुयेंस जालां, देवाचें उतर म्हणटा ताच्या गायांनी आमची पेकोणी जाली. आतां हांव कितें करता, हांव म्हणटा बापा तुजें उतर म्हणटा की जेजूच्या गायांनी म्हजी पेकोणी जाली, देखून बापा हांव तुका आर्गां आनी वाखाण दिता, जेजूच्या नांवान म्हाका पेकोणी मेवली म्हणून आनी जेजूच्या नांवान तुवें म्हजें मागणें आयकलें म्हणून तुका आर्गां आनी वाखाण दिता. इतलें सोंपें मागणें आनी त्या वेळार देवाची पदवी, देवाची महिमा हांवें बॉक्सांनी दिलां जाल्यार कसलेच ब्लॉक जायना. आतां हांव फकत आर्गां आनी वाखाण दिता आनी म्हाका म्हजी पेकोणी म्हाका फाव जाता. समजा म्हाका सर्वीस जाय, देवाचें उतर म्हणटा फिलिपियन्स 4:19 ही विल सप्लाय मी ऑल माय नीड्स. फिलिपियन्स पोतन एक स्क्रिप्चर जो आसा आमी फकत ते कितें करूंक जाय भाव भयणीनो, आमी फकत ते देवाचें उतर घेवंक जाय. फिलिपियन्स 4:19
की आते बाबा फिलिपियन्स 4:19 फिलिपियन्स 4:19 सिस्टर मरिया माशी वाच पया तू आता म्हाका दिसता हो स्क्रिप्चर तुझ्या मनान गेला फिलिपियन्स 4:19 काय बरी वाचता म्हजो देव जेजू क्रिस्ता वरवीं आपले सुबान दौलतींतले काडून तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो पूण खरें म्हणल्यार तो पावला आनी देखून भाव भयणीनो जेन्ना हांव मागणें करता हांव देवा कडेन येना देवा म्हजे कडेन कसली सर्वीस ना देव म्हाका खूब हें जाय हांव केन्नाच म्हणिना वय म्हाका जाय तो जाणो म्हाका जाय म्हणून हांव फकत येता आनी म्हणटा आर्गां तुका बापा तूं म्हजो देव जेजू क्रिस्ता वरवीं तुवें म्हजी सगळी सुबाम दौलतीन काडून तुवें म्हज्यो गरजो पावयल्याय सगळ्यो गरजो पावयल्याय जेजूच्या नांवान आमेन जेजून सगळें घडलां जेजूच्या नांवान आमेन हांव फकत आर्गां दितां आनी जेन्ना म्हजें सद्दां हेंच मागणें चलता म्हाका कांय कळना पूण सगळ्यो म्हज्यो गरजो देव लोकां वरवीं लोकांच्या मनान घालून त्यो म्हज्यो गरजो पावयता कित्याक जेजून सगळें सोंपारलां म्हाका गरज नाका देवा कडेन वचपाक आनी सांगूंक जाय बापा म्हज्यो कितल्यो गरजो आहा म्हाका हें जाय तें जाय म्हाका गरज ना सांगपाक कित्याक सगळ्यो गरजो जेजून सगळ्यो गरजो म्हज्यो मेळयल्यात एवरीथींग ही हॅज फिनिश्ड देखून भाव भयणीनो जेन्ना हांव मागणें करता नव्या करारान हांव खरेंच नव्या कराराचो मनीस बायल आसा नव्या कराराचो तेन्ना जेन्ना हांव मागणें करता हांव फकत आमची सिस्टर मारियान बरे भाशेन म्हणलें हांव फकत देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिता देवाचें उतर घेवन तेन्नाच म्हाका सगळें फावो जाता पूण हांव आतां मागणें केलें आनी तेच्या उपरांत एक वर जाल्या उपरांत कोण म्हाका मेवलो अरे तूं को आय रे अरे तुका कितें सांगू रे बाबा दोतोरान हो रिपोर्ट दिला आनी हें दुखता आतां हें काल हें दुखतालें आतां हेंय दुखता आनी हें दुखता आनी तो दोतोरान सांगला हो रिपोर्ट कर म्हणून आतां सगळी लादाई हांवें सगळ्यांक सांगल्या आतां म्हाका सगळें कितें देवाचें फावो जातलें ना हांव विचारता तुमकां सगळें फावो जातलें कांयच फायदो जावचें ना कित्याक जेन्ना मागणें करूंक जाय आसलें तेन्ना हांवें मागणें केलें जेजूच्या नांवान आमेन त्याच्या उपरांत फकत आर्गां आनी वाखाणणी दिवंक जाय पूण हांवें म्हजें तोंड उक्तें केलें आनी म्हजी जी परिस्थिती आहा हांवें सगल्यांक सांगली आतां लोक कितें म्हणटलो अरे जाणय रे त्या विन्सणान आमकां सांगलां तो प्रिचर आहा पूण हांवें ताका सांगलें तूं को आहाय तो म्हाका सांगता डॉक्टरान कितें सांगलां आनी ताणें कितें सांगलां आनी हें दुखता आनी तें दुखता आनी म्हाका मागण्यांत दवर म्हणटा आनी येता आनी सगळें देवाक सांगता देवाच्या गायांनी आमची पिकोडी जाली म्हाका असलो फायदो जातलो ना जावचो ना कसलोच फायदो जावचो ना देखून भाव भयणीनो जे जेजून सोंपारलां कितें फिनिश्ड इट आमी फकत आमच्या मनान धरूंक जाय आमी फकत एक नोटबूक दवरूंक जाय आमचे बरोबर आमच्या बॉल्सान आमी जेन्ना देवाचें उतर उलयता +1 बरय जेन्ना हांव कोणाक दुसऱ्याक सांगता अरे जाणें मरे हें दुखता -1 बरोवंक जाय दीस जाल्या उपरांत न्हिदपाचो टायम जाल्या उपरांत आतां टॅली घेवंक जाय प्लस आनी मायनस आनी पळोवंक जाय आमचे प्लस आनी मायनस कितले आमचे मायनस सामके मायनस जातले आनी तेच्या उपरांत आमी सकाळीं उठता जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेकोडी मेवली मेवतेली आमचें बदलता आमची उतरां बदलता देखून भाव भयणीनो गरज आमकां हें उतर जें आमी उलयता हाची चोत्राय धरून आमच्या मनाची नोटसोनी करूंक हें जें आमी आज शिकता ही आतां समरी जाता सगळें जें आमी शिकलां तें ह्या सुमारांनी आमची उतरां आमकां सगळें बरें हाडटा देखून आमकां कितें बरें म्हणूंक नाय जाल्यार बरें म्हणूंक जायना जाल्यार आमी आमचें तोंड बंद दवरूंक जाय पूण आमी उतर आमी उक्तें करीत जाल्यार फकत देवाक वाखाणणी दिवंक जाय देवाक आर्गां दिवंक जाय आमची खोवायकी दिवंक जाय कितें ताणें घडलां आमच्या जिवितांत पूण जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत कितें आमी कश्ट भोगता तेन्ना आमकां फकत जाय हें देवाच्या उतराचेर चोत्राय धरून पोत्तून आमच्या मनान आमी ल्हान आसतना एक पोयट्री शिकलेले जॅक एंड जिल वेंट अप द हिल आतां म्हाका 50 आनी 6 वर्सां जाल्या तरी हांव
जॅक एंड जिल तू म्हाका म्हणशी जाल्यार म्हण जाल्यार हांव तुका सारकें सांगतलो. केन्ना शिकला? 5 वर्सां जालां. अजून पासून जॅक एंड जिल म्हणजे बरें जाता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमचे भाशेन जॅक एंड जिल आमचे सद्दां सांगूंक जाय. जॅक एंड जिल, तुझ्या गायांनी मेको पिकोवणी जाली. अरे बाबा को हाय? जेजूच्या गायांनी म्हाका पिकोवणी जाली. अरे तू अजूनही दूख हा म्हणे म्हणटा. दूख हा रे, पण जेजूच्या गायांनी म्हाका पिकोवणी मध्ये. आता की तुझी दूख पयस जातली. ना तर तू जेजूच्या गायांनी सकाळी म्हणटलोय पिकोवणी मेवली, दोनपारां म्हणटलोय हे दुखता, तें फोडटा आणि पोत्तून आमी त्याच सायकलीन बेतले आणि कसलेच फायदो जावचो ना. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां आयज. आता हांव कंप्लीट करता. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाल करूया. आमी फकत आर्गां आनी वाखाणणीन ती आमी आपणावया आमच्या जिवितांत. तेच्या उपरांत आमच्या जिबेर कितें सुट्टा तें, कोण आमचेर दबाव घालता, आमच्या मनाचेर कोण आमकां दिसता, केन्ना आमकां तिडक मारता घरा, तेन्ना आमकां कितें बरें म्हणूंक जायना जाल्यार आमी फकत एक क्लिप घालूंक जाय, वॉर्न करूंक जाय. केन्नाच बरें केन्ना वायट बरोवपाचें ना. जेन्ना आमी तोंड उक्तें करता, फकत आर्गां आनी वाखाणणीन जाय आमची चोत्राय जोडून त्या उतराचेर. आणि जेन्ना आमी चोत्राय दोत्ता त्या उतराचेर आर्गां दिवन आमी बापा कडेन जेजूच्या नांवान मागणें करता, तेन्नाच की आमकां वेगळी सगळे फायदो जातलो. सगळे बरें आमी भोगूंक पावतले. आनी जेन्ना आमी बुधवाराच्या बुधवार दीस येतले हांगा आमच्या क्लासीन, आमी फकत गोवायकी दितले की कितें जेजून आमच्या जिवितांत घडलां तें. आयकतात तुमी? गॉड आमेन. आयकतात भाव भयणीनो? आमकां गरज नाका की कसले मागणे करपाची. फकत देवाच्या उतराचेर आर्गां आनी वाखाणणी दिवन देवाक, आमच्या सुरीच्या बाबाक महिमा दिवन ते आमी आपणावन आमची चोत्राय त्या उतराचेर धरून आमचे जीब घालून केन्ना आमकां कितें बरें म्हणूंक जाय जाल्यार. आनी पळयात तुमी 7 दिसांनी तुमी हे थाराव घेशात जाल्यार फुडल्या बुधवारा दीस आमकां ह्या क्लासीन फकत हे मेळटले, गोवायकी, टेस्टिमनी मेळटली. आमी खरेंच हे उतर आमी पाळला म्हणून फकत आयकोंक ना, आमी आमकांच फोटोंक ना, खरेंच हे आमी आपणायला आमच्या जिवितांत आनी आमकां सगळें देवाचें बरें जालां. आमेन. Amen. Amen. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Amen. Argan Jesus. आर्गां तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू. वाखाणी तुका All right. कोणाक क्वेश्चन हा? कितें विचारपा जाय? समजली सगळी? वय कोणाक विचारूंक जाय कसलोय प्रश्न विचारूंक जाय जाल्यार तुमी तुमच्या मनात कसलो दुबाव आसत जाल्यार विचारात, कांयच धरी नाकात. समजा तुमी थोडी मागणी करतात 1 वर्स, 5 वर्सां, 10 वर्सां, अजून तुमची मिलाक फावो जावंक ना, आनी तूं म्हणटाय हे उतर कितें, केन्नाय देवाक कितें देवाचो मूड बरो आसत जाल्यार तेन्ना मेवता. आतां इतली वर्सां जाल्यार म्हाका कांयच फायदो जावंक ना. खंय तुज्या जिवितांत कितें घडलां, तुका प्रश्न विचारूंक जाय, प्लीज विचारा. कित्याक आमकां सोजमणी मेळोंक जाय उतराची. तेन्नाच आमी खरें सगळें देवाचें आमच्या जिवितांत आमी आपणायतले. आमेन. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay. बरे मेलिन निमाणे मागणी करता बाबा. Okay, sister. Thank you, Heavenly, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Jesus, for this session. Thank you for Brother Vincent and all my brothers and sisters. Thank you for teaching the secrets and the mysteries of your kingdom, Lord. Thank you, Lord, for you have revealed us the truths to help us to live with your word and meditate on it day and night. Help us, Holy Spirit, to use your word in our troubles, in our problems, Lord Jesus. Your word is alive and active, sharper than any double-edged sword, Lord. Help us to use it when we need it, oh Lord Jesus. Yes, Lord. Help us with your Holy Spirit. Lead us, O Lord Jesus. Psalm 32:8 said, Lord Jesus, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. I believe, Lord Jesus, you will teach us and instruct us
through the help of your Holy Spirit. I thank you and I praise you for today's day and the powerful message that Brother Vincent gave, oh Lord Jesus. I thank you. In Jesus' mighty name I pray. Amen. 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 Thank you, Madeline. Dev baren karu. Thank you, sister. Praise Thank you, God. sister. Praise God. किती आहा question कोणागेले brother कोणाक recording प्रश्न आसा, कोणाक प्रश्न आसा, कितें डाउट आसा, कसलो दुबाव आसा, कितें मागणे जाय, कितें रिक्वेस्ट जाय, आतां तुमच्यान विचारूंक जाता. recording बंद कर brother.